वर्सां संपतात. निजा की हो एक कोंकणी आमची भरमची भास, कोंकणी सर धरमची भास. हिंदू मुस्लिम दलित क्रिस्तांव सकड उलोवची कोंकणी भास अशें एक गीत आसा. बरयलो कवी जावन आसा अब्दुल रहीम इर्शाद. मोगोचनो कोंकणीक सुमार 3000 वर्सांचे इतिहास आसा अशें आमी चरित्रेंत वाचता. सप्त कोंकणी प्रदेश जावन महाराष्ट्राच्या थाना जिल्ल्यांत केरळाच्या कोच्ची वर्गाचे करावळी प्रदेश. ही परशुरामाची सृष्टी म्हणून आमी मानता. परशुरामाची आवय कोंका माता आनी तिजी भास जावंक पावली कोंका वाणी वा कोंकणी. मोगाचनो आज आम्हा सर्वांक वर्तो संतोषाचो आनी अभिमानाचो दीस. कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक या संस्थेचो आज स्थापना दिवस. जानेवारीचे 1 तारीख 1974 इसवेंत हो संस्थो स्थापन जावन अविस्मरणीय दीस म्हणून खंडित जावन संगीत. कशें एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत विविध रितीचे हंत फूट करचे पडटा. सुख दुख बरें वायट ताका सोसून व्हरचें पडटा. अशें तो जायत्याच्या वाटेक पावता. तशेंच एक संस्थो वा एक संघटन ते मुंदसून व्हरचें ताच्याकय कठीण. कित्याक हांगासर आसल्या संघटनांक वा संस्थांक विविध चिंतपाचे व्यक्ती मुखेलपण घेतात. अशें आसता संस्थांत सडणी देवणी सुक्ती भरती जावचें साहस. कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक ह्या संस्थेन आपलो 50 वर्सांचो भांगरोत्सव गोल्डन जुबली आचरण करचें निजाकी वर्त्या ददोसकायचें. आयचो दीस स्वर्ण अक्षरांनी बरोवन दवरच्या तसलो जावन आसा. मोगाचनो कोंकणी संस्थांत कार्यक्रम केन्नाय वेळार आरंभ जाता हांवें येदोळ सांगलां. तशेंच येदोळचो आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे संघटक मुखेल सोयरे तशेंच मानाचे सोयरे हांगासर हजर आसात. संघटकांनी हे कार्यक्रम इल्ले विभिन्न रितीर मांडून हाडला. हांगासर कोणी वेदीर सडनात. वेदीर बसका आनी वेदी मुखार बसका म्हणणं ना. पूण हे कार्यक्रम एका रितीचे विकेंद्रीकरण ह्या कार्यक्रमात आसा म्हणून दिसून येवचे परी पळयलां. देखून सर एकच पंथार गरजेक पुरते बसका विंगडसून दवरल्यात शिवाय समानतेक प्रामुख्यता दिल्या. हें हेरांक एक आदर्श म्हणून संगीत. मोगाचनो कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक हाजो प्रस्तुत अध्यक्ष मानेस्त के वसंतराव हे आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थान घेतले. आयच्या ह्या अविस्मरणीय दिसा सन्मानित जावंकचे मनेस्त ऑस्टिन डिसोजा प्रभू जावन आसात. तशेंच मानाचे सोयरे हे परी आसात. लुईजी पिंटो अध्यक्ष मानसोबाण, फादर रॉकी डिकुन्ना अध्यक्ष कोंकणी नाटक सभा, फादर रुपेश माटा नियोजित संपादक राखणो, डॉक्टर जयवंत नायक संयोजक कोंकणी अध्ययनपीठ, मानेस्त रॉय कस्तलिनो माजी अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी, फादर रॉयसन फर्नांडीस संपादक उजवाड, हेमराज बजपे कुडबी जानपद कला वेदिके, मानेस्त स्टीवन कुलासो स्थापक अध्यक्ष निरंतर उद्यावर, क्रिस्टोफर नीनसम संचालक अस्तित्व रजिस्टर मंगळूर, मानेस्त जॉसी पिंटो कोंकणी लेखक संघ किनिगोळी, मानेस्त नवीन नायक माजी सदस्य कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी, साणूर नरसिंह कामत निर्देशक KMF मंगळूर, मानेस्त बी पुंडलिका मराठे कोंकणी राजपूत संस्थो, मानेस्त वेंकटेश बाळिगा संपादक कोडियाल खबर.com, मानेस्त रॉबर्ट मिनेजेस शाळांनी कोंकणी मलगडो शिक्षक, फादर चेतन लोबो संपादक कुटुंबसो सेवक,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ SL ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಂಗಳೂರು. ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ರೆಕ್ಟರ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಮಾನ್ಯ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ. कुडपी जगदीश शेणे अदलो कार्यदर्शी आणि खजांजी कोंकणी भाषा मंडळ. वेदमूर्ती गोपाल कृष्ण भट कातायनी मठ मंगळूरू. मानस्त पंचू बंटवाळ सहसंपादक 20 अप्तळे. नवीन पिंटो सुरतकल संस्थापक पोएटिका. अरुण जी शेठ माजी सदस्य कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. मानस्त रिचर्ड मोरस संचालक कोंकणी लेखक संघ. मानस्त प्रेम कुमार नरोन्ना कर्नाटक मंगळूरी कोंकणी संस्थो पुत्तूर. प्रोफेसर उर्बन डिसोजा CBSE कॉलेज बेंगळूरू. डॉक्टर B देवदास पै संयोजक पदव्युत्तर कोंकणी मंगळूरू विश्वविद्यालय. तसेच या कार्यक्रमाचे संचालक मानस्त रेमंड डिकोना. मानस्त रत्नाकर कुडवा उपाध्यक्ष कोंकणी भाषा मंडळ. मानस्त सुरेश शेणे खजांजी कोंकणी भाषा मंडळ. आणि तसेच मानस्तीन जुलिएट फर्नांडिस सहकार्यदर्शी कोंकणी भाषा मंडळ. आणि तसेच मानाचे सैरे जावन आसात मानस्त अमितानंद कार्यदर्शी BM विद्यासंस्थे मंगळूरू. मानस्त मोहन पालंकर संयोजक अखिल भारतीय दैवाज्ञ महामंडळ. मानस्त मनोहर कामत रजिस्टर कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. खंयचे कार्यक्रम आरंभ करचे पयले देववासो उडास काडून ताजी कृपा या कार्यक्रमाचेर मागोवंक आसा. देखून हांव संघटनाच्या तर्फेन विनंती करता वेदमूर्ती गोपाल कृष्ण भट वंश पारंपरेचो मुक्तेसर काथायनी मठ मंगळूरू आणि प्रार्थना विधी सोनून वरच्याक. हरिः ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. देव बरें करूं. वेदमूर्ती गोपाल कृष्ण भट तुमकां भोव सोंप्या रितीर प्रार्थना विधी सोनून वेल्ल्याक देव बरें करूं. मोगचनो संभ्रमाच्या वेळी हजर आशिल्ल्या सैरांक बरो येवकार मागचो एक संप्रदाय. आयच्या या विशेष दिसा या कार्यांत हजर आशिल्ल्या सर्वांक मोगाचो स्वागत करूंक मुखार येतात. आयच्या या कार्याचो संचालक मानस्त रेमंड डिकुन्ना आता तुमच्या मुखार. देव बरें सांग मोगाचनो. कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक बंगाराच्या या वर्सा आसा. बंगाराक बण नाका ताचो ओरिजिनल बण सगळ्या कडेन आसा. हांगासर तुमी एक विशिश्टता पळयतात. एक विशिश्टता हांगासर कुडपी माम असो ट्रेजरर कार्यदर्शी आनीक भोव वर्सां मुस्त वर्सां काम केल्लो ते आसा. तांकां हांगा आल्या पुरापणे तांकां गालच येता. हांगा गीता माय आसा ती अध्यक्ष आशिल्ली आनी मस्त वर्सां आमी म्हाका दिसता काही ಅವರು ಉಪ್ಪುದಿಂದ ನಾವು ಅನ್ನ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ जितल्या वर्सां केल्ले काम केल्ले ह्या भाषा मंडळांत आसा तितलें मात न्ही. हांगासर इतर पुरा कोण आसा तो मलगडे कोंकणी भाषा मंडळ. हांव मात्र बारी ज्युनियर. त्या देखून कोंकणी भाषा मंडळाक 50 वर्सां जातना आदी विश्व कोंकणी संमेलन करतना कोण पुरो आसले
तांच्या मध्ये थोड्यांक तरी आपय जाय म्हणले आमच्या कार्यकारी समितीची आलोचना जावन आसली आनी त्या वेळार आमी आपोवन इतले जणांक आसा येवन पावले उरल्या थोड्यांक कोणाकी 9 वर्स जाल्यान येवंक जायनातले आतां म्हाका कॉल करतात आसात तांच्या विशयांत मुखल्या दिसांनी त्या कार्यक्रमांनी आमचे वटू आसले कोंकणी स्थापना दिवस हर एक वर्सा आमी जानेवारीच्या 1 तारखेक करता 1974 इस्वेतावन हर एका वर्सा करतात ह्या वर्सा 50वें वर्स देखून त्याच दिसा सगळे एक वर्स आमी बंगारार वर्स आचरण करीत आणि त्या दिसा ते उद्घाटन करीत म्हणना म्हण आमकां ह्या BM स्कूल कंपाउंडांत अवकाश करून दिल्लो हांगाचो BM विद्यासंस्थेचो कार्यदर्शी हांगासर आसा ಅಮಿತಾನಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ आम्ही केदळाय हांव तुळू ಅಂತ कोंकणी ಅಂತ कन्नड ಅಂತ इंग्लिश ಅಂತ बरयता सगळ्यांनी गेले जाल्यार ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾಷೆ म्हणचे आसा ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅಂತವनी ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೋದರ ಭಾಷೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ कोंकणी ಸೋದರ ಭಾಷೆಯವರು ಈಗ कविते ओदತಾರೆ म्हणतात तसे आमच्या सೋದರ भाषे तुळू कन्नड उलोवचो अमितानंद आसा ताणी आमकां अवकाश करून दिल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा पयल्यान पयलें आनीक तांकां आमी स्वागत करता तांकां हांगासर एक गुलाब आनीक आयच्या 50 वर्सांच्या ह्या उडासाक आमी मोव वाटला 50 ग्राम हर एक 50 ग्राम मोव आनी एक सर्टिफिकेट आनीक गुलाब त्या आमच्या अध्यक्षान दी जाय म्हणून हांव उपकार मागता त्या अध्यक्षान म्हळें ते मोव एका पोळ्याक मात्र पावता खंय पूण आमी आमकां 50 ग्राम मोव दिवचे एक संकेतीक आमी 50 वर्सांचे जाले हांव म्हणलें एका संकेता खातीर आमी तुमकां मदत करीत जाय ह्या कार्यांत म्हूण आमची आलोचना जावन आसा म्हाका जर आमच्या मध्ये दैवज्ञ कम्युनिटीचो दैवज्ञ कोंकणी कम्युनिटीचो मोहन पालनकर आसा आनी सुरूच दिवचें कित्याक म्हळ्यार मागीर थोडे वेतात म्हाका पळयत येतात दुसरे प्रोग्राम आसले आसा त्या खातीर आमी सुरूच तांकां दिवचो मान दिवन स्वागत करचें म्हणून आलोचना केल्या आमच्या मध्ये मोहन पालनकर आसा एक आयुर्वेदिक ऑड कंपनीचो बॉम्बेत जनरल मॅनेजर जावन एक MBA शिकून बॉम्बेत वचून दैवज्ञ तांची भास अभिउन्नते खातीर फील्डांत देवन काम करचो मोहन पालनकर म्हाका मेळ्ळो हांवें म्हळें तुमच्या कम्युनिटीचे तुम्ही कम्युनिटी वट्ट करतना हांगा 40 जाणां आमी येता त्या देखून आमच्या कोंकणी भाशा मंडळात तुम्ही येतय म्हणून सांगल्याक तो आनी ताची मिसेस दोगांय तक्षण आमचे गोल्ड मेंबर जावन आमच्या सांगता सेवन ताच्या उपरांत कोंकणीच्या आमच्या ह्या आतांच्या ह्या कार्यात तांणी मुस्तू आमच्या सांगता तिसरी तांणी एक कार्य एसटीलो कार्यकांड केला जाय जाल्यार वट्ट घ्या म्हणटा ताच्या कारण तुजो आनीक तितले उत्साहान आमच्या सांगता मेळ्ळा ताका आमी स्वागत म्हणटा आनी ताणें करच्या सेवेक आमी धन्यवाद म्हणटा मुखल्या दिसांनी ताची सेवा आसत आमच्या सांगता अकॅडमी आसा आमी मुस्ती जाणांक अकॅडमी म्हळ्यार अध्यक्ष आनी समितीचे सदस्य आल्यार मात्र पूण सदस्य पूर आमचे कडेन सदस्य आसा नवीन आत्तांय कॉल केले कित्याक ताका ताप येता खंय आमचो गोपी भट्ट मामी आसा आनीक इतर कोंकणी अकॅडमीचे मेंबर आहात कोंकणी भाशा मंडळाक आनी अकॅडमीक बरो संबंध कित्याक म्हळ्यार अकॅडमी जायची जाल्यार आमच्या हाका गोत आसा कोणाक बाळी बाबा गोत आसा अकॅडमी जायची जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक मोठो वावर जाल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो आनीक हांवें हो विशयी उलयले जाल्यार आमचो आतांचो रजिस्ट्रार एकलो कोंकणी मनीस मनोहर कामत मामो आमकां मेळ्ळो आनी ताचे कडेन पुरो विशय आमी डिस्कस केले आनी सांगले तुमी ह्या कार्यक्रमाक येतय आनीक ते भोव संतोशान एक सरकारी अधिकारी जावन सांगता आमच्या भाशा मंडळाचे म्हत्व समजून आमच्या मध्ये आयल्यात तांकां आमी स्वागत म्हणटा सकत म्हळ्यार कितें सकत म्हळ्यार आपणाच्या कितें काम जाता तें भोव सत्तेर करचें म्हणलें एक सांगणें आसा
आणि लुईस दे पिंटोक दुसरे आम्ही एक्सप्लेनेशन दिले म्हणणं दुसरो विषय सांगायचे म्हणणं लुईस दे पिंटो येऊन बसलो जाल्यार एक ऊब सरता थंय आनीक आयचे कार्य संपन्न जावंक दुसरें कारण नाका म्हणल्यार तितलें वेवस्था करचो मेटिक्युलस वेवस्था करचो एक कोंकणीचो अव्वल कोंकणी आपुट्टो मनीस अजून कोंकणी मिसा घेवचो आनी कोंकणींत किती कार्य जाल्यार एक वेवस्था करचो आमचो फिरकतकार मात न्हय आमच्या डायसाची एक आस्त तो आमच्या घरावळींत आमच्या मध्ये आसा माणसोपणाचो अध्यक्ष जावन आसा आनीक ताका आमी सांगले जाल्यार आयच्या दिसाच्या बिजी शेड्युला मध्ये तो आमच्या मध्ये हांगाच रायला ताका आमी स्वागत म्हणटा आनीक आमच्या अध्यक्षान तांकां स्वागत करीत जाय म्हणून हांव मंगळूरांत 52 वर्सां जावन नाटकाद्वारे कोंकणी सदन करतले एक संस्था आसा कोंकणी नाटक सभा आनी कोंकणी नाटक सभाचे एक हॉल आसा डॉन बॉस्को हॉल मुसोडांत कोंकणी नाटक सभा कळीत ना पण डॉन बॉस्को हॉल कळीत आसा आनीक ताचो अध्यक्ष आसा नवो अध्यक्ष आसा पयले तो पावलो मेलवेंटी सुरू आसलो ते रिन्युवेशन करतना आनी आतां सद्या आसा रॉकी डिकोना फादर कपुजीन आनीक ते आमच्या सांगता सांगले ना आमी पर्सनली मेळ्ळे आजूच हांगा येवन पूण कोंकणीचे भाशा मंडळाचे काम म्हणले ना ते आमच्या मध्ये आयल्यात आनी हांगासर पावल्यात तांकां हांव स्वागत म्हणटा अध्यक्षान तांकां स्वागत करीत कोंकणीचे एक पत्र आसा एक मलगडे पत्र राखलो आनी कोंकणी म्हळ्यार राखलो म्हणलें एक कन्नडा बरोवप्याच्या मध्ये एक राखलो एक महत्वाचे पात्र घेता आनीक आतांचो YCS निर्देशक आसतना ताणें कारबार केल्यात भुरग्यांक इतले सांगत हाडला की व्हड कॉन्फरन्सां नॅशनल आंतरराष्ट्रीय केल्ली आसात मात रुपेश माट्टा आमच्या मध्ये आसा म्हजो पारिपोर्ण मित्र आनीक ताचे कडेन हांवें सांगले ना तो हांगासर येवन पावला आनीक आमकां कोंकणी भाशा मंडळाक एक तांक जावन आसा राखणो म्हळ्यार तो आमच्या ताका आमी स्वागत करता अध्यक्षान तांकां स्वागत करीत जाय सादर कला केदाळे आमी आमच्या सांगता 2 गाणे जाय आनी ती सादर कला नाटकाद्वारे सादर करचे क्रिस्टोफर निनासमाचे एक महत्वाचे मेट आमी केदाळे एक तकली उकळून पळोवंक तितले उंचायर आसा आनी आज तो कोंकणी भाशा मंडळाच्या 50 वर्साच्या उद्घाटन कार्यात आमच्या मध्ये आसा क्रिस्टोफर निनासम तुका आमी स्वागत म्हणटा मुखेल्या दिसांनी आमी सांगता या कोंकणीचे काम करूंक आमी आशेता अध्यक्षान ताका देखील स्वागत करता जोसेफ पिंटो एक किन्निंगोळी एक बहु सव्यासाची कवी तितले माते ताची पदां अनुप जलोटान ताचे पोद एक म्हणल्या वरवीं आनी आज ताच्या साहित्याची ती ऊब सगळ्या संवसारार पासरल्या आनीक तांच्या तितलो बरो कवी फाटल्या 40 वर्सां जावन एक भोव उंचलो कवी जावन आमच्या मध्ये आसा जोसेफ पिंटो किन्निंगोळी आमच्या समेत आयला ताका आमी स्वागत म्हणटा अध्यक्षान ताचें स्वागत करीत उपकारा राजपूत कोंकणी आमच्या बोली पैकी एक महत्वाची बोली आणि त्या बोलीचो आमच्या मध्ये पुंडलीक मराठी आसा एक म्हजो पारिपोर्ण मित्र ताका स्वागत केले म्हणून उपकार मागता तो आतां उडपान रावता आमी मुडबिद्री कारकळ आमी पत्रकार जावन आमी केदाळे मेळटले तोय पत्रकार तशें जाल्ल्यान कोंकणीचें मस्त काम करता ताका आमी स्वागत म्हणटा आमच्या मध्ये आमचो निकट पूर्व अध्यक्ष आसा आमी तांणी घाल्ल्या मेटांनी कोंकणीची चळवळ मुखार सुरू व्हरत आसा घर कोंकणी जावं दी या इतर कोंकणी प्रचार कशे करचे म्हणल्या विशयांत आमच्या व्यंकटेश बाळिका मावनी कुर्वे संपदा कुडियाळ खबर हो आमच्या मध्ये आसा एक सादो मनीस एक सत्यनिष्ठवादी म्हणचे आमी केदाळे ताका सत जाल्यार तो सीधा खंयच्याय विशयात सांगून एक एडवायस दितलो आमच्या मध्ये आसा ताका आमी स्वागत म्हणटा अध्यक्षान ताका स्वागत करीत आमचो रॉबर्ट मिनेजस आज MC कर्मी आसा कळीत आसा एक कोंकणी भाशा मंडळाक सकत जावन आसा आमी परत सकत जावन आसा म्हणच्याक तोय एक कारण तो शाळांत कोंकणी फाटल्या 25 वर्सां जावन शिकयता विंगड विंगड स्थरांनी आतां देवनागरींत तो कारकळच्या एरियात शिकयता
आनीक विश्व कोंकणी केंद्रान तो बारी सांगती गीत माय घेताले म्हणटा हांव ताका आपयल्यार म्हणून तो हांगासर आयला आनी आयचें कार्य तो निर्वहण करता ताका आमी स्वागत म्हणटा अध्यक्षान ताका स्वागत करता. गोवांत एक बहु प्रचलित एक प्रकार आसलो कवितेचो चारोळी म्हणून. हांवें एक दीस गोवाचे देवनागरीचे बूक वाचतना तो वाचले आनी कस्तुरी मोहन पै डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै तांचे लागीं हांवें डिस्कस केलें अशें एका डिस्कस केलें मंगळुरांत ती चारोळी कित्याक प्रचार करून वचो म्हणून. आनीक तेन्ना तांचे तावन मेळिल्लो प्रोत्साहन तूं एक तुज्या माय आतां कन्नडा लिपींत बरय रे तुका तें बरें सुलभ जाता तें मागीर देवनागरींत आनीक रोमी लिपींत ट्रान्सलेट करून हांव ताका बूक पब्लीश करतना हांव ताका मुन्नुडी हांव बरयतां पयलीं उतरां हांव बरयतां म्हणटा ताणी म्हळें. आनीक कोंकणी एकाडमीक तें पब्लीश केलो आनी ताणें ताका पयलें उतर ताणें बरयल्लें आसा. तांचे लागीं उलयल्यार कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी दुसरें कांय ना कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी कितले गूढ रितीचे ते आमच्या मदें आसात. एक उतराक ते सांगले तशें आमच्या मदें येवन हांगासर पावल्यात तांकां हांव स्वागत म्हणटा. ते अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी भाशा अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेचे सांगत अजय जावन आसात तांकां हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर फादर मेल्विन पिंटो रेक्टर एलोशियस कॉलेजीचे येता म्हणून तांणी आत्तां म्हणून येता म्हणून आसले. आनीक फादर आत्तां आमच्या ही आयल्या कोण तेंची कोंकणी संस्थेची मुखेली हांगासर आयल्या. तांणी तिका प्रतिनिधी जावन आयला तांची सर्टिफिकेट आनी तांचे मेमेंटो तुमी व्हरून सुद्दां आनी ताका दिताय तांकां आमी तांच्या अनुपस्थितीन स्वागत म्हणटा. आनी तांचो सांगात कित्याक म्हळ्यार एलोशियस कॉलेजींत कोंकणीचें एक व्हड भंडार आसा. आमार कोंकणी पत्र आसा नियमीत जावन दवरचे आनी सकडी आसा. आनीक तांची मुखेस्त तेंच्या डिपार्टमेंटाची जी हांगासर आयल्या तिका आमी स्वागत म्हणटा. सांगता पंद्रापाक आमच्या मदें हांवें येदोळ सांगलें कुडपी जगदीश पै माम आसा तांकां जगदीश शेणै माम आसा. आनीक तो आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाचो आदलो कार्यदर्शी तशें खजानजी जावन आसलो. तांणी बरयल्ली एक सोबीत वर्दी आसा आमकां ती 1994ची एक वर्दी आसा. आनीक ती वर्दी पळोवन आमी सुमार कामां मुखार वता. हालीं आमी गीता मायनांनी आमी एक वाचली ती भोव सोबीत करून वाचली. आनीक ताच्या मार्गदर्शन त्या वर्देचें आमी घेतात आसा. तांकां स्वागत करीत अध्यक्ष. आयचे स्वागत आयचे प्रार्थना केल्लो आमचो तांकां गोपाळ कृष्ण भट म्हळ्यार कोणी वळखनात गोपी भट म्हळ्यार मात वळखतात तशें आमच्या मदें गोपी भट आसा कात्यायनी मठाचो तो ट्रस्टी जावन आसा. ताचे सांगता कोंकणी एकाडमीचो तो सदस्य जावन आसलो आनी त्या वेळार एक एक्टीव मेंबर एक कितलो एक्टीव म्हळ्यार तांणी ऑनलायनार केल्ल्या मुस्त प्रोग्रामाक हांवें गेला. तांणी ते युट्यूबार तांणी प्रोग्रामां मुस्त केल्यात कोंकणी विशयांत धडाड काम केल्लो एक गोपी भट आमच्या सांगता आसा तांकांय आमी स्वागत करता. अरुणजी शेट एक भारी सायलेंट मनीस पूण ते कोंकणी अकाडमीचे मेंबर जावन आसले आनी ते मेंबर आसले जाल्यार तांणी नम्मा कुडलांत V4 आनी केल्ली तांणी इतली कार्यक्रमांनी कोंकणीचे उदरगते खातीर तांणी तांच्या व्यापाराचे सांगता आनी एक काम केल्लें ते आमचे सांगता आसात. आज आमच्या मोगान ते हांगासर पावल्यात तांकां आमी स्वागत म्हणटा आनी अध्यक्षान तांकां स्वागत करता. आमचे कोंकणी पिठाचे जयवंत नायक माम आमचे सांगता आसात. एक आमच्या वयर केदाळे अभिमानान हर एक पावटी आमकां गरजे वेळार ते कितेंय विचारल्यार आमच्या लागीं ते संवाद चलयतात आनी विंगड विशीं तांच्या ज्ञानांतले विंगड विशीं आमकां सांगतात. आनी हर एक फावटी कार्यक्रम अशें आसूं ते अशें करूंक साध्य जाता म्हणलें ज्ञान आमकां दितात. आनी जयवंत नायक माम इतले सिंपल की तांच्या विशयान ते आमी तांचेर संवाद करून तुका दिसतल्यार तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. अध्यक्षान तांकां स्वागत करीत जाय म्हणून करता. मोगचनो ताळये पेटोंगो तुमी पाटीसरा नाकात दयाकरन ताळये पेटया. एक 35 जावन 40 वर्सां कोरोना एकलो
आमचो लेखक आसा मलकोड हो तो इंग्लिशांत कन्नडांत इंग्लिशान भारी फुडाळ रितीन बरयता आनी तरसुम्मे साहित्य कोंकणीक एक 15 बूक व्हड व्हडल्यो कादंबरी इंग्लिशीन ताणें हाडल्यात प्रोफेसर उर्बंडी सुद्दां हांगासर बँगलोर तो आयिल्लो आमच्या कार्यक्रमा खातीर की पयलीं आयिल्लो देखून आमकां सुलाबान मेळ्ळो तो आमच्या सांगता आज आसा ताका हांव स्वागत म्हणटा ನಮ್ಮ कुठला टीव्हीचेर येता बसून नव्या वर्सा विशयान उलोवन आयलो मात ताका आमी स्वागत म्हणटा अध्यक्षान ताका स्वागत करूंक जाय आमच्या मध्ये कुणबी समाजाचे 2 जण आसात आणि ते आमच्या मोगान हर एक फावटी खंयचेय आमी हांव टीव्ही प्रोग्राम करता जाल्यार केदाळे हेमराजा कडेन उलोवचें कित्याक म्हळ्यार तांच्या कम्युनिटीन ताका मुस्लिमांची वळख आसा ताच्या सांगात शेखर गौडाई आसा हांगासर ताकाय आपण हाडटा म्हणून आपण हाडला हांगासर 2 जण आसात हांव पयले शेखर गौडाक स्वागत म्हणटा आमच्या अध्यक्षाचे ताका स्वागत करता सांगता हेमराज आसा हेमराज हर एका कार्यानी आमच्या सांगता कुणबी समाजाचे कितेंय पिक्चर जायचे जाल्यार कितें आलोचन जायचे जाल्यार हांवें ताचे कडेन विचारचें आसा ताका आमी स्वागत म्हणटा रॉय कडेक दवरला हांगा रॉय आसा कित्याक रॉय कडेक दवरला म्हळ्यार आमी खंयचेंय काम करचे पयलें हांव सडाव रॉय कडेन रॉय दिता तुका पुरतो हांव गेलो विचार हांवें नॉर्मली करचें कित्याक म्हळ्यार ताणें एकाडमीचें तें रुंद उबाराय दिगाय केल्ली रीत आनी ताच्या पयलीं म्हाका केल्ली रीत आनी कोंकणीच्या इस्कॉलांत ताणें कोंकणी प्रसार केल्ली आपणाचेर मिनत आनी आपणाच्या पल्सांतले पयशे करून केल्ले ते मिनत हे दाळे आमकां एक मार्गदर्शक आनी मेल फांक्शन जावन आसा ताचे करून रॉयक हांवें कडेक जाय म्हणून ताका कडेक दवरलो आनी ताच्या विशयाचे एक विशिश्ट 1-2 शब्द सांगतय म्हळ्यार ताका सांगत दवरलो ताचे दवरलो कोंकणी मनीस आज आमच्या सांगता हांगासले सडाव दवरून आमचे परमनंट मेंबर जाल्यात आयचे आमचे लाईफ मेंबर जाल्यात हर एकले जाल्यात आनी तितले मात न्ही गोल्ड मेंबर जाल्यात गोल्ड मेंबर केदाळे आमचे प्रिमियम तुमी करता न्ही आमचे लाईफ मेंबर 1000 रुपये मागीर 7,000 दिल्ल्यान उडास करचे प्रिमियम ताणे करून ते पुरा हांगा आसले पुरा आमचे लाईफ मेंबर आनी गोल्ड मेंबर जाल्यात रॉय तांच्या मध्ये प्रमुख हे एकाच कारणा खातीर एकाडमीचो अध्यक्ष आसतना आपणाचो एखादो मनशाक एकाडमीचे भितर दवरून 100 बूक काडून बसोवन पावणशे बूक काडून मागीर हांव आनी की विस्तारले जाल्यार 100% ताच्यान जाता आसले तितले आनी नवे मनशाक मागीर पण तुजो बूक काडीचे न्हय म्हणून लागलो एक मात्र अध्यक्ष आणि ताच्या विशयात आमी केदाळे गौरवन ताका सांगच्या खातीर ताका निमाणो दवरलो रॉय तुका आमी स्वागत म्हणटा कोंकणीच्या ह्या मंचेर तुका स्वागत करून संतोष आनी बँगलोर सावन विलियम पिंटो आसा आनी हो आसा कितें लुलूस आसा 2 जण आसात तांकां तुमी एक मोवाची बाटली आनी एक गुलाब दी जाय हांगासर लुलूस आसा बँगलोर तो लायल्यात अध्यक्षान तांकां दी जाय सांगता विलियम पिंटो आसा इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ कोंकणी असोसिएशन हाचे बँगलोराचे ते बँगलोराचे हांगा आयिल्ले आहले म्हाका कळ्ळें कॉल केलें आमच्या अभिमान कोंकणी भाशा मंडळ म्हणले अभिमानान ते 2 जण हांगासर येवन पावल्यात तांकां आमी मोगान स्वागत म्हणटा आमच्या मदें डॉक्टरेट अरविंद शानबाग आसा बाळेरी तावन आयला ताका आमी स्वागत म्हणटा हांगासर आसा तो आनी तुमी आमची शीतल माय आसा शीतल मोहन वाळंकर हांगासर आसा तिणें आमकां सगळी तिच्या घरा काणा निपरा दिवन स्वागत केलें एक अंगल दिवन आनी पुरा आमकां पुरा बारी ट्रीट केल्लें आसा कोंकणीक तिचो मोग आमच्या मदें जाहीर केल्लो आसा स्वागत करता आमचे हुद्देदार आनीक आमचे कार्यकारी समितीचे आनीक आमचे सदस्य आसात तुमकां समेस्तांक आनी कोंकणीचे इतर मोगी आसात तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा आनी तुजी स्वागताची उतरां आमच्या मदें आमचो हांव सोदर भाशे केदाळे म्हणटा हांव कन्नडान बरयतना आमी सांगता एक केदाळे सांगता आसता आमच्या मदें सुरेश नेगलगुडी आसा एक व्हड साहिती
बंडवाळा साहित्य परिषदेच्या संमेलनाचो अध्यक्ष हांव आसलो आनी म्हजो सांगाती हांव मुडबिद्री आसतनाय आमचो नेबर हांगा येयल्या उपरांत हांव आयला म्हण तोय आयला आमी लागी लागी रावता आमच्या सांगाता आनीक म्हज्या साहित्याक करेक्शन्स करची आहा जाल्यार ताचेर हांव मुस्तुबडी घेता कित्याक म्हळ्यार नियमबद्ध साहित्य बरोवच्याक तो मस्त काम करता ताचे करून ताका हांव स्वागत म्हणटा इतर कोणी स्वागत करून बाकी उरल्यार म्हाका माफ करा पूण सांगून तुमकां स्वागत करता आनीक आमच्या मध्ये 50 वर्सांचा आमच्या सांगाता भोव महत्वाची एक कोंकणी जीवन असो ऑस्टिन डिसोजा प्रभू आसा ऑस्टिन डिसोजा प्रभू आसा ताका आमी समेत तरी ताळयो पेटची गरज आसा एका संस्थ्याक स्थापक अध्यक्ष कार्यदर्शी 50 वर्सां आसा जाल्यार आनी 50व्या वर्सा ताका आपोवंक जाता जाल्यार तांचे काम आनी तांणी आज वचून कोंकणीचे हुस्क्योवचे आनीक तांणी तांचे सांगता आसता तो उद्वेग कोंकणीचो आमी आलोचन करीत ते हांगासर आयल्यात आनीक एका तारीखेर जाल्ल्यान मेळ्ळ्यात ना जाल्यार तांच्या खातीर एका तारीख आयल्यात ना ते आमचे तावन आज तुम्ही आमचो स्थापक कार्यदर्शी म्हणले एक शॉल आमी तांकां सांगला एक शॉल आनी एक जलो मात्राचो आमी बडावर बांदू ताजे करून आमच्या सांगता तुम्ही आसात आनी आयल्यात म्हणले संतोष आमकां आसा तुमकां स्वागत म्हणटा आनीक आमचो सन्मान काणी आमकां तुमी ओपल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांकां मोग पयलें दिया मागीर सन्मान भोव सोंप्या उतरांनी सर्वांक स्वागत केल्ल्या मानेस्त रेमंड डिकुन्ना तुमकांय हार्दिक स्वागत मागता देव बरें करूं तशेंच मानाच्या सैऱ्यांक गुलाबो सर्टिफिकेट आनी मोव दिवन स्वागत केल्ल्या कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटका जो अध्यक्ष ह्या कार्याचो येजमान पूण घेतलो मानेस्त के वसंतराव तुमकांय देव बरें करूं मोगचनो एका संस्थांत 50 वर्सां भरची कांय ल्हान अवधी न्ही कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक अस्तित्वाक येवन आज 50 वर्सांचो स्थापना दिवस आचरण करच्या ह्या सुसंदर्भार ह्या संस्थेची वाट वा ನಡೆದುಬಂದದಾರಿ याविषयी झळक दाखयता आणि माहिती दिवंक मुखार येता ह्या संस्थेची माजी अध्यक्ष आणि प्रस्तुत कार्यकारी समितीचो सांदू जावन आसची श्रीमती गीता किणी आता तुमच्या मुखार हांगा म्हणलेले सर्व कोंकणी मोगींका कोंकणी भाषा मंडळातर्फे आज स्थापना दिवसाचे परबे पटयता आज ही कोंकणी भाषा मंडळ 50 वर्साक पावल दवरला एक 50 वर्साक पावल दवरला म्हणताना एक संघटन एकूण 40 वर्स एकूण 50 वर्साचे इतिहास आसत म्हणताना तो इतिहास अशी जाल्ली ना ताजे फाटल्यान आमी जर पळयल्यार एक फुटाक एक इतिहास आसा कितली लोकांना तांगेले अनुदान तांगे सहकारो तांगे त्याग सर्व दिलेलो जानेवारी 1 तारीख 1907 आनी 4 इसवेन तो राखणा ऑफिसान तो एक समान मनस करून म्हळ्यार एकच काम करच्याक एक मन आशिल्लें एक थोडे लोकांना सांगता मेळ्ळो कोंकणी भाशे खातीर कोंकणी साहित्या खातीर कोंकणीचें काम करूंक मन आशिल्लें एक मेळून हे संघ प्रारंभ केलो तातूंत थोडे लोकांचें नांव अशें आसा छाप्रा डिकोस्टा ऑस्टिन डिसोजा प्रभू फादर मार्क वर्डर हे सगळेची प्रथमता तांणी हांतू काम केले लोक तशेंच आज आमगेले सांगता ऑस्टिन डिसोजा प्रभू आसा तांणी प्रथम आमगेले कार्यदर्शी जावन भाशा मंडळाक काम केलेलें आसा एक संघ अशींची फुडें येना ताजे बद्दल सर्व लोकांनी काम करचें पडटा तशेंच वता आसतना 1908 आनी 9 इसवेन तो जनरल सेक्रेटरी जावन CGS ताकोडे हांणी काम केलेलें आसा तशेंच फुडें वतना 1990 आनी 1 इसवेन तो सुमार पॉल मोरोसान ताजे रायभार काण घेतले
आनी हे संघ फुडें वचाक जालतीतले आमगे सरकारा सांगत बरोवन हाडून इत्याक म्हळ्यार एक भास मुखार वचुका ती वांचुका सकयल जावका जाल्यार ताका एक मान्यता जावका ते मान्यता खातीर सगळे लोकांक सांगता घालचे ते काम करचे ते मस्जिदल्या लोकांनी तांकां हातभार लायलो कितलेशे लोक तांकां सांगत सहकार दिलेलो आसा तशी तुमकां खबर आसला म्हणजे 1992 इसवेंत कोंकणी भाशेक स्थानमान संविधानांत मेळ्ळें 8व्या वळेरेंत तो स्थानमान मेळ्ळें ऑगस्ट 20 तारखेक आजून ते सगळे कोंकणी खंयची संघटना आसा सगळे लोक ते कोंकणी मान्यता दीस म्हणून आजीर मानयताचे तशेंच मान्यता मेळ्ळे ओगी रावचे खंयचे एक संघाक मान्यता मेळ्ळी जाल्यार ते काम फुडें वचपा जाल्यार ताका खंयचे एक परतून एक एकेडमी जायचे म्हणून परतून आमगेले सरकारा कडेन पत्र बरोवचें वेव्हार करचे जाणां सांगता घालचे हे सगळे कार्यांत म्हाका दिसता म्हाका एक ते कार्यांत काम करचें अवकाश मेळ्ळो एक व्हड भाग्य कित्याक म्हळ्यार त्या काळाचेर हांव बँकां काम करता आशिल्लें म्हाका दिसता आमगेलो बी बाळीक मामा म्हळ्यार पंचकदायेचो तांणी बँकां येवन तुमचे कोण कोण कोंकणी आसा सगळे येयाचे म्हणून म्हळ्यार आमगेले कोंकणी खातीर काम करायची येयाचे मान्यता मेळ्ळा आतां एकेडमी जावका सकट काम जावका आमी वखदी बसले जायना म्हणून सगळे लोकांक सांगता मेळ्ळें तशींच त्या वेळाचेर आमगेल्या बस्ती वामन शेणे माम पावल्याचे तशें आमगेले कस्तुरी मोहन पै हांकांय आमी विसरूं ना आनी भाशा मंडळाचें काम केलां सर्व रितीचें तांणी काम करून गव्हर्मेंटा कडेन पत्र बरोवचें सगळे रितीचे तांणी वेव्हारांत हातभार लायला तशी सर्वांनी सांगता मेळ्ळेले निमित्त 1994 इसवेंत कोंकणी एकेडमी जाली आतां एकेडमी जाल्ली एकेडमी तर्फेन काम चलता पूण हें कोंकणी भाशा मंडळ कशें आसा त्या भाशे खातीर काम करता भास फुडें वचूंक जाय आनी ज्या नाका सांगता घालचें काम म्हणटना अशीच आसतना पौल मोरोसान आमगेले बस्ती वामन शेणे म्हाका त्या वेळाचेर भितर काण घेवन तांणी तांगेले बँका कालगटा सकून तांणी रिटायर जाले तांणी एकडे येवन त्या वेळा देखून तांगेले मनांत अशें आयलें सर्व लोकांचे एक कमिटी तांणी केली आनी कसं म्हळ्यार आमी इतले ल्हान कार्यक्रम करून कसले फरक पडना आमी कसं म्हळ्यार थिंक बीग एक्ट बीग म्हळ्यार एक तागेले हे आमी काम करत वचुका लोकांक सांगता घेवका कितलेशे लोक म्हणटना एक आमी तेन्ना उडक सर का एक गांधीजीन केन्ना फुडें वतना लोक सगळो फाटल्यान गेल्लो तो एकलो गेलो जाल्यार ताका पिशें म्हणटा आशिल्ली पळय न्हू तशेंच बस्ती वामन शेणे मामा सगळे लोकांक सांगता घाले ये त्या वेळाचेर टेक्नॉलॉजी नातील काळ तो तुमी लेख्याचे आज तुमी पळय त्या वेळाचेर केले थोडे लोकांक दिसताचे म्हगेले सांगत टेक्नॉलॉजी ना तुमगेले कंप्युटर ना मोबायल ना वॉट्सअप ना हजार लोक एक पण पेटोवचा फेसबुक ना कसले ना फोनूय कसलो अशें गुंडाका ते फोन दिशा 100 फोन करतना हे बोटस पळय दुखूर जाता कडे कडे कसं करचें 10 घरा वचून सांगचें 10 फोन करचो अशी ಒಟ್ಟು करून आमी जाणांक ते कार्यभार चलाशिल्लो आनी तेन्ना कमिट्यो केले थंय तुगेले हांगा शापोर खंय ते बंटवाळ हुबळी पुत्तूर किन्निगोळी मैसूर उडुपी तितले गांवां सांसांनी कमिटी केली तर म्हळ्यार काम जावका बरें काम जावका आनी सगळे विश्वांत ते एक पसर सुका म्हूण सांगून 1995 इसवींत हे इतले काम करून विश्व कोंकणी संमेलन केले पळय ते करतना गव्हर्मेंटान वरेन कशें केलें डेली दोकून येतल्यांक हांगा दोकून येतल्यांक पुराय 50% डिस्कावंट येना खंयचे ट्रेन अशा पुरो बस अशा पुरो ते सगळे जाल्ली खंयच्या ते कोंकणी भाशा मंडळा दाखून चल्ले हो सगळं कार्य आसना हांवें कोंकणी भाशा मंडळा दाखून सगळे लोकांक सांगता घालून एक नभूत भविष्य ते म्हणजे सूर्य संमेलन हें जेन्ना एक सगळे उमेदी 1995 इसवी डिसेंबर 16 दाखून डिसेंबर 20 आनी 2 इसवी 20 आनी 2 तारीख तनक चल्ले 6 दिसाचे कार्यक्रम म्हणटकूर सगळे मंगळूर
खंयचे हॉटेल लागली ना खंयचे आमगेल्या संगनिकेतन अशा पुरो कॅनरा स्कूल अशा पुरो आमगेल्या आगे खंयचे एक सगळे विश्व कोंकणी संमेलनाक पावेल आसा खंयचे कार्यक्रम ना सगळ्या लोकांनी येवचे एक नमुने झरी उदक कशें येता पळय ट्रेनार दाखून आयले फ्लायटार दाखून आयले बसान खंयचे खंयचे रिती रियेन पावले म्हळ्यार ते सांगूं जायना तेन्ना कशें केलें म्हळ्यार मस्तींतले कमिटी केलो कमिटी करनातले इतले सगळे कार्यक्रम करता जाल्यार जावचे ना म्हणटाना हांगा खंय म्हळ्यार मस्तींतले लोकांक आमी थोडे लोकांक तरी हांगा नांव काडचें पडटा म्हळ्यार ते काडलेले तांगेले वावंट अशें पुरो तांगेले अनुदान तांगे सहकारू तांगेले त्याग आमी हांगा उडगाचो करचे आनी तूं कितले केसो लोक आजी ना अशें पुरोची बट आमी तांगेलें नांव काडचें गरजेपणाचें आसा तशी आमी 10 समित्यो केल्ल्यो ते समितीन तो अहमदाबाद गिरिजा मंटेना हैदराबाद वामनराव तशीच हांगा खंय ते लंडनांत फेलिक्स डिसोजा अमेरिकांत वसंत भट बॉम्बे शांताराम पिकले आफ्रिका केनियांत KM पै शिमोगांत गीता पै बंटवाಳ लॉरेन्स फर्नांडीस उडपी शांताराम सागरांत एन डिसोजा म्हळ्यार खाली आमगेले इंडियान न्ही सगळे आमगेले वर्ल्ड वायड म्हणटा पळय आत्तां पुराय वर्ल्ड वायड सुलभ आसा वर्ल्ड वायड म्हणून गुंड तुमी कंप्युटरांत दाखयताचे तेन्ना वर्ल्ड वायड करचे कितले कश्ट आशिल्ले कितले रितीर पत्र वेव्हार करता कितले रितीर कोंकणी आमी बरोवपा ते सगळे कितले लोकांनी तें काम केलां आतां कितले लोकांचे हांगा सहज म्हाका सांगच्याक हांगा अवकाश ना ते हांगा तितले साध्य ना जाल्यार हांगा सगळे आमी थोडे लोकांक तरी आमी उडगास करचे पडटा तांतू आमगेले हांणी काम केलां MR शेट मामा शिलेचे जगदीश शेणे मामा शिलेचे तशींची मार्गरेट आळवा कार्यक्रम आयिल्यांची हे थोडेशे लोकांले आमी कामां हांगा उडगास करता तेन्ना बस्ती वामन शेणे मामान संचालक जावन काम केलें मागीर दामोदर प्रभू हांकांय आमी उडगास करपाक जाता मागीर कुडपी जगदीश शेणे आनी MR शेट इतले लोकांनी आमगेले त्या वेळाचेर आनी सांस्कृतिकाचे वेगवेगळेची सांस्कृतिकाची कमिटी ट्रॅव्हलिंग कमिटी सगळे रिती ट्रॅव्हलिंग कमिटी तेन्ना निर्मला ट्रॅव्हल्स एक लेवलार हाय लेवलार आशिल्लो तिणे इतली सहकार दिली म्हणाली प्रति एक फ्लायट अशें पुरो ट्रेन अशें पुरो सगळे लोक सांगत घेवन तिणे ते हॉटेलां पावोवचे ते एकोमोडेशनां पावोवचे सगळे वेवस्थीत बंदोबस्त केला म्हळ्यार इत्याक हांव सांगता म्हळ्यार तिगेले वट्टू काम करचे म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा आत्तां ट्रेनार दाखून थोडे लोक आयलो हांगा एक तांकां रुमां पावयल परतून आमी आनी एक मॅसेज पळोवपाक जाल्यार एक ऑफिस केलेलें थंय फोना मॅसेज आमी काण घेवपाक ते काण घेवन फ्लायटाच्या आपण हाडटा हे कितली कश्ट जाताले म्हळ्यार जाल्यार एक उमेद अहमदाबाद सांगला म्हणजे उमेद पर कायम हे दुनिया म्हणून तशी उमेदीर सगळे कार्यक्रम जालो खंय खंय थंय दाखून आयले थंय पावयले तशी मागीर सांस्कृतिकाचे एरिक ओझारियो तशींची वसंती आर नायक हांणी ताचे कार्यभार सांबाळ्ळे त्यांनी प्रारंभाचेर सपद मागीर क्लोजिंगाक एक सपद म्हणल्यार आमकां सक्क जाणे एक 100 लोकांक घेवन तांणी तें पद त्या पद्यान तूं सपद स्टार्टिंगार आनी हांव शिकून तें म्हणलेलें आसा आज म्हाका दिसता हो फोटो मेगेलो म्हणून कितले वर्स फुडें इतले ल्हानशे दिसता आमी आतां आमकां प्राय जाल्यार आतां कळटा तशी ते आसा ते फोटो विश्व कोंकणींत तशें तांगेल ओट्टू बेनेट पिंटो म्हळ्यार एकलो संगीतकार आशिल्लो तो तशी स्वल्प काळान सरलो आज आमी तांगेले उडगास करपाक कित्याक म्हळ्यार तांणी 2 पद आमकां शिकयलेलो आसा कित्याक म्हळ्यार तांगेली बायल म्हगे सांगे तो बँकाक काम करता आशिल्ले आजून ती मेळटा म्हाका तो एक बरो मनुश्य आशिल्लो आनी लायक कोंकणी खातीर काम करता आशिल्लो तशें मागीर तशीच हो कार्यक्रम जाल्लो 1995 जावन सगळे रितीर पूण वग्गी बसना मनशान आनी तर कितें तर करता तशीच 1999 इसवीन तो विश्व सारस्वत संमेलन केलें तेव्हा अशींची बरे रितीर चल्लो सगळे लोकांक सारस्वत कोण आसा ते बॉम्बे साकून चडशे लोक सारस्वत बॉम्बे आमकां हें जालेलें आसा रेजिस्टर जालेलो आसा ते सगळे येवन ते एक कार्यक्रम चल्लो खंयचेय एक कार्यक्रम म्हळ्यार तेव्हाय तशीच नवंबर विशय ते प्रथम संमेलन तेव्हाय प्रथम हेवें प्रथम म्हळ्यार हे सगळे किर्ती आसूं हे कोंकणी भाशा मंडळा निमित्त हो कोंकणी भाशा मंडळा निमित्त मात्र हे कार्यक्रम करूंक साध्य जालें
ते एक सांगच्या वेची पावता तशींच मागीर शाळेंत कोंकणी येयली ताजी सगळेची रायबार हांव सांगची जाल्यार आमगेले डॉक्टर मोहन पै मामान खाण घेतले ते आमी खंय जाल्यार राबून सांगत प्रत्येक शिक्षणा बद्दल हांगा खंय गव्हर्मेंटा कडेन वचचें जावं पत्र घालचें जावं ताजी ते कितले कश्ट आस म्हणून ते तांगेले तुमी विचारला कळटा कितली रिती रे कोण शाळेंत कोंकणी एकेडमीने सहकार केला सगळे संघ संस्थान तांकां हातभार लायला जाल्यार एक ताजे कोण ताजे उत्सवार घेता ते बरे रिती जावन शाळेंत कोंकणी 2007 आयली तशींच तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळान घरघरा वचून तुमी शाळेंत कोंकणी आयल्या शिकयाची म्हळ्यार थंय एक काम हांगा दाखोवन जालेलें आसा ही ताका म्हळ्यार आमी जाय म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन पत्र बरोवन घेवचें आनी आमगेले भुरग्यांक जर शिकनातले रे ताका कसो बरें दिसता सो तुमगेले चेडवांक घालायचे सो मस्तीतले अनुभव आमकां जाला हांवें मस्तीतले घरा कडेन पाविल्लो आसा ते तशें जाल्लेलें आसतना मागीर कोंकणी भाशा मंडळ साकून मागीर ताजे अध्यक्ष एरिक क्रास्ट आशिल्लो त्या वेळी आमी नवीन रितीर कोरया म्हूण सांगून शाळेंत कोंकणी येता रे क्विझा बूक काडून प्रारंभ केले आमी प्रिंट केले कोंकणी भाशा मंडळा दाखोवन 3 क्विझ बूक आमी हें करून उजवाडा हाडून सगळे शाळेचे कॉलेजाचे भुरग्यांक आमी हांगा म्हाका दिसता LOCS कॉलेजांत हॉलांत प्रथमता केलेले LOCS कॉलेज हॉलांत तेन्ना हांव कार्यदर्शी जावन तांचे सांगात काम करताले इतली बरे रितीन सुरवेचे कार्यक्रम जालो म्हळ्यार म्हाका दिसता 1,500 शाळे भुरगे ते हाका पाविल्यांचे ते क्विझ कॉम्पिटिशनाक तशी दुसरी वर्साय तितले आयल्यांचे तिसरी वर्सा तिसरे बूक काडले सो 3 वर्सां आनी म्हाका दिसता एरिक क्रास्टा 3 वर्साचे आमगेल्या भाशा मंडळा 3 वर्सां एक प्रेसिडेंट जावचे तांणी 3 फावटी जाल्लींचे म्हळ्यार 9 वर्स तांणी प्रेसिडेंट जावन काम केलें ते सतत 9 वर्साक तांगेले कार्यदर्शी जावन कार्यभार हांव सांबाळ्ळें हर एक कार्यक्रम करचे जावं हें जावं मागीर तांकां दुसरे फावटी घेवचे तांकां अमेरिका वचचे कसले गरजेपण आयले तांणी मुखार चलींचे तशी मागीर भाशा मंडळा कार्यभार MR शेट मामान घेतले ताजे उपरांत सो MR शेट मामान घेतना तांणी तांगेले कालगटार तांणी बरे रितीन चलयले तशी तांणी जातरी हे संघ 40 वर्सां पावलो म्हणटना आज जे प्रथम एक महिला प्रेसिडेंट जावन हांव कार्यभार घेतलो एक 2014 देखून 2017 पासून ताजे 3 वर्साचे अध्यक्ष जावन हांव काम केलें तेन्ना एक व्हडलो कार्यक्रम केलो कित्याक म्हळ्यार तेन्ना आमगेले आज जे अध्यक्ष इंडियाचे प्रेसिडेंट तेन्ना लेडी आशिल्ली प्रतिभाजी सो नेक्स्ट कसो म्हळ्यार हांवें मार्च 8 तारखेक व्हडलो कार्यक्रम ते वर्ल्ड कोंकणी आंगणांत वची तांगेले सांगाता घेवन बरी व्हडलो कार्यक्रम सगळे एक 15 पंगडाच्यांक घेवन तांगेले बायल मनशांक तांगेले सांस्कृतीक दाखोवचे खातीर तांकां वेदीक दिवन प्रत्येक तांगेले कितले पंगडाच्यान तांगेले कसो सांस्कृतीक आसा ते तांकां दाखोवचे खातीर ती वेदीक दिली बरो रितीन सकाळ नको सांजे पासून तो कार्यक्रम चल्लो आनी सगळे इंडिया साकून एक 3 जाणां सन्मान केलो समाजा सेवे खातीर कोंकणी भाशे खातीर अशा पुरो तशे 2-3 सन्मानूय तांकां केलेलो आसा बरे रितीन तो एक कार्यक्रम सांबाळ्ळो तशें 3 वर्साचें कार्य जातरी ताजे उपरांत आमगेले बाळीक मामान कोडेल खबर तांणी 3 वर्स चलयले मागीर 2 वर्सां कशें तुमकां गोत आसला म्हण ते पेंडेमीक आयले सो पुराय जाणां तांगेले घरकडे संघ चला आशिल्लो तांगेले बायल तांगेले चेडूं संघ तितले जाले तशें आसो आतां आज आमी 50 वर्साक पावलो दवरला कसं म्हळ्यार आतां बरे रितीचे एक आमकां एक कार्यकारी मंडळ मेळ्ळ्या कित्याक म्हळ्यार आमगेल्यांनी एक 50 वर्साचे एक एरा जाली म्हणून येता सो हांगा आमी पुलीस स्टाफ दवरली म्हूण जाल्यार आनी प्रथमतः अनेक आमगेले कार्यकारीचे हे येवन तांणी बरे रितीन फुडें व्हरता म्हणलें एक म्हगेले आशय आसा बरे रितीन हे 50 दाखोवन 100 पावोवपा ते एक म्हगेले आशय 50 दाखोवन 75 दाखोवन 100 तनक पावची तसल एक कसं म्हळ्यार एक पडची तसल एक
सानपणाचे म्हळ्यार सान वेयाचे पुराय एक वयाचे म्हणल्याचे ताणें बरे रितीरी हो कार्यभार सांबाळका आनी कोंकणी भाशा मंडळ मुखार व्हरका 100 पासून व्हरका म्हूण सांगताचे मागीर हे चोल नायल वाटेकर चोलच्यांक राबून विराम सांगून सगळ्यांक देव बरें म्हणून सांगता आनी जय कोंकणी. देव बरें करूं. श्रीमती गीता केणी तुमकां सविस्तार रितीर कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटका ह्या संस्थेची भरपूर माहिती तुम्ही दिल्ल्याक तुमकां धन्यवाद म्हणटा. मोगच्यानो आतां वेळ घडी आयल्या ह्या कार्यक्रमाचो प्रमुख वांटो कार्यक्रमाचे उक्तावण. आयच्या संघटनांनी हें उद्घाटन विभिन्न रितीर करूंक येवजिलां आनी तें उद्घाटन जावन आसा तुपें भरचें. तुमकां कळीत तशा प्रमाणे आदल्या काळार भात तुपांनी दास्तान दवरचें आसलें. वर्सभर हें तांदूळ करून उपयोग करतले. हांगासर भात वा तांदूळ मेच्चें मापन जावन आसचें कळशी. ताजे वयर एक तडपें आसा. ह्या तडपंत तांदूळ आसा आनी ताजे वयर शेर आनी शेरांत मुखेल मानाच्या सैरांनी आपआपल्या हातांनी मूठभर तांदूळ घालचो अशें तुपें भरल्या उपरांत अध्यक्ष महोदय के वसंतराव आनी मुखेल सैरांनी पेटोवन दिल्ली फंटी तुप्या वयर दवरून विद्युक्त रितीर ह्या कार्याचें उद्घाटन करूंक आसतलें. देखून कार्यक्रमाच्या संघटना तर्फेन विनंती करता सर मानाच्या सैरांनी ह्या उद्घाटन प्रक्रियेंत सांगात दिवचो. आमचे मुखेल सैरे जावन आसचे मानेस्त अमितानंद, मानेस्त मोहन पालंकर, मानेस्त मनोहर कामत आनी पयले येवन चुटुकायेन आपली बोगणां उसारची. आता मगच्यानो ह्या तिनी मुखेल सैरांनी आपली बोगणां उसारूंक आसात. सर मानाचे सैरे मुखार येवन तांदूळ तुप्यांनी भरूंक आसा. मगच्यानो तुपें भरचे वरेक तुमी आपल्या मुठींत तांदूळ घालनंत आसाजे. हांगासर आयिल्ल्या सैऱ्यांकी अवकाश आसा. देखून दयेकेन पयस जावन लागशिल्ल्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवन तुपें भरूंक तुमचो सहकार दियात.
वचनो उक्तावण कार्याच्या या प्रक्रियेंत सांगत दिल्ल्या समेज तांकां देव बरें करूं. आतां मुखेल सैर जावन आशिल्ले मानेस्त अमितानंद तांणी तांची बोगणां उसारची. ಈಗ ಅಮಿತಾನಂದ್ ಇವರಿಂದ ಸಂದೇಶ. ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. BM ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಭೆಯ 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಂಕಣಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 months ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಂತೂ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಂಗಳೂರದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. ತಂದೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಂಕಣಿ. ನಾನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಸಲ್ಗೋ ದೇವರೆಕರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡುವ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನವರು ಕೂಡ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ನಾನು SEZನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶನಿವಾರ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ BM ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 8 ವಾರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಔಟ್ ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾಂ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹಲ್ಲುಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶೂ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಹೈಜೀನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಆ ಊರಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 25-50 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
always happy about being here. So it's a kind request even to you as an organization, because we know if ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದವರು, ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ would want to tell you before I end today is, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಲವ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಲವ್ಡ್, ಟು ಗಿವ್, ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್, ಟು ಸರ್ವ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಚೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಚೆ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎನಿಸೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 23 ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾನಂದ ಇವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ BM ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು. ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. मगचोन आता 2 उतरां उलोवंको अवकाश आसा. श्री मनोहर कामत, रिजिस्टर कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी. इकड कोंकणी बांधवांक नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळानं 50 वर्सां फुडें धकून केलेल्या कामा निमती आज आमकां ताजें फल मेळटा. आसा अकादमीजल्ली कोंकणीक संविधानांत एक मान्यता मेळ्ळी, अधिकृत जावन आशिल्ली भाशे स्थानमान मेळ्ळें. ते कोंकणी भाषा मंडळ आनी असलेंची समान मन आशिल्लें विंगड संस्थे दाखून गेलेलें. अकादमी जालेली भाषा मंडळा प्रयत्ना निमती. तशें अकादमी पशी भाषा मंडळाची प्रामुख्य जावन आसा. अकादमी आनी भाषा मंडळ आनी विंगड असल मस्त संस्थे आसा. त्या संस्थे पुराय पंत ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ आमी पै मामू आनी शेणे मामू आनी 4 जणांनी विंगड मस्त जणांनी पुरा काम करून 6th आनी 7th 3rd लँग्वेज केलेलें. थर्ड लँग्वेज कन्नड देवनागरी आशिल्लें. आतां उणें जाताची ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ तेंची तुळू भाशेचे आनी ब्यारी भाशेचे प्रयत्न करता आसा ती चिक इम्प्रूवमेंट आसा. आमगे खंयची कारणान म्हाका शेता असले त्या भाशेचे एटलिस्ट उलोवचे एक तें शिकचे आनी खंयची प्रयत्न केल्ले री भाशा वरता म्हळ्यार म्हगेलो अभिप्राय. मागीर आमी अकादमी देखून करचें सरकाराचें एक नियमा भितर वयलें काम मात्र कोरये शिवाय त्या पश्चात पर्सनली आमी कोरी येता जाल्यार अकादमी दृश्टीन करता जाल्यार तें करूं कितलें कश्ट आसा. तुमी करता म्हणून जाल्यार ताजे आमी सहयोग दिवन आमगेल्या अकादमी थ्रू अकादमी जाता तरी मेंबर्स जाल्यार पळय एक निर्णय आनी करून वापस ते स्कुलांत शिकचे कोंकणी भाशेचे न्ही परत वृद्धी करूं येता. ते वृद्धी केले निमती भास शिके आनी बेळवणीचे साध्यता आसा. तशी भाषा मंडळा चांग रीती कामे निमती आतां आमकां इतल्या हेजेर स्थितीर पावल्या ती आनी चड रितीर कोंकणी भाशा अभिवृद्धी जावका, कोंकणी पुराजण उलत तशें जावका हें पुरा काम केलेल्या सकड भाषा मंडळा सदस्यांक आनी विंगड कोंकणी भाशे काम केलेल्या सर्व सदस्यांक संघटनेक पुरा म्हगेलें नमस्कार सांगपाची मेळ. देव बरें करूं. मानेस्त मनोहर कामत, तुमी कोंकणी भाशेच्या अभिवृद्धी खातीर आमकां साक आशिल्लात म्हणल्या ह्या भरवस्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां मुखलो उलोवपी जावन आसा मानेस्त मोहन पालंकर, संयोजक अखिल भारतीय दैवज्ञ महामंडळ हांचे जावन तांची बोगणां. नमस्कार. मुखेल सैर्य आनी मान्याचे सैर्यक हांव अभिनंदन करता आनी नमस्कार करता आनी स्वागत करता. आयचे दिवस म्हळ्यार 1 जानेवारी 2023. एक तर सगळ्याक नवीन वर्षाचे शुभकामना दितो आसा. हॅपी न्यू इयर टू ऑल ऑफ यू. आनी आयचे म्हळ्यार म्हाका गर्व दिसता की म्हळ्यार
हे जो कोंकणी भाषा मंडळ आसा हिणे 50th इयर हिणे पदार्पण करतो आसाची तेका बद्दल मागेले शुभाशयಗಳು आणि त्यांचे अभिनंदन करतो असा. आज ही हे संस्था इतलं वर्साच्यानी चलतो आसाची आणि आमगेली कोंकणी जो भाषा आस पळय हे सुंदर भाषा आसा. 50 वर्षने हेतूची इतिहास 3000 की 5000 वर्ष आसा. हे परशुरामानी सृष्टी केल्ले लँड आसा आणि कुळंबी जाती आसा, वाणी आसा आणि ख्रिश्चन आसाचे आणि मुस्लिम आसाचे सगळे मेळगीन हे कोंकणी भाषेचे परिवार आसा. आणि कोंकणी भाषेचे अभिमान कित्याक की म्हळ्यार आज तुम्ही पळया कोंकणी भाषेचे लोक खंय खंय पावले, टॉप लेवला गेलाची. पॉलिटिक्सा भितर बी तिणी टॉप आसाची, डॉक्टर आसाची, बरे स्पेशल डॉक्टर्स आसाची, इंजिनियर आसाची आणि शिक्षक आसाची, प्रोफेसर आसाची, डीन जालाची, वायस चान्सलर जालाची, प्रत्येक इवन बिझनेसा भितर मुखार आयलाची. म्हळ्यार हे जो कोंकणी भाषेचे जनांग आसा पळय हे टॉप लेवला गेलाची. ते कित्याक की म्हळ्यार तिंगेल्या भितर जो जीन आसा, जो कोंकणी जीन आसा ते हुशार आसाचे, इंटेलिजंट आसाचे. दॅट इज अगेन द कोस्टल एरिया भितर कितें जाता फिश इटर, सो दॅट इज वाय दे आर द इंटेलिजंट. पण आमगेले कोंकणी भाषा आस पळय हे आमकां अभिमान उरता. आणि फक्त आमगेले ह्या जनरेशनान न्ही, इवन नवीन जनरेशन आसा पळय त्या नवीन जनरेशनाक आमी कितें करता ते भावने अभिमाने भावने हाडयता. तेच खातीर कितें करता खंय मेळ गेल्यार तरी आमी कोंकणी भाशे विसरचे ना. इवन अमेरिका वचू फॉरेना गेले तरी आमी कोंकणी भाशेचे अभिमान आमकां उरता. आमी कोंकणी आमगेले भाशेक केन्ना कोण मेळ्ळो, कोण एकलो मंगळूरचो मेळ्ळो, आमकां खंय दिल्ली भितर मेळ्ळो, तो कोंकणी म्हण कळ्ळे भितरी आमी कितें करता हिंदी ड्रॉप, इंग्लीश ड्रॉप, कोंकणी भाशांनीच उलयता. ते कोंकणी भाशे आमी अभिमान दवरला रे तेन्ना कोंकणी डेवलप जाता, प्रगती जाता. तशें म्हण घेनो आमगेले चिरडाक बी तेच सांगता आमी शिकयता. खंय आतां इवन बॉम्बे गेले, इवन दिल्ली गेले, घरा भितर कोंकणी भाशे उलयता. इवन हिंदीचे इन्फ्लुएन्स जाले, इवन मराठीचे इन्फ्लुएन्स जाले, इवन कन्नडाचे जरी इन्फ्लुएन्स जाले तरी आमी कोंकणी सोडच्या ना. ते आमगेले मातृभाशे आसा, प्रत्येक लोकांले मातृभाशे आसा, ते मातृभाशे आमी विसरचे ना. तशें म्हणून प्रत्येक कम्युनिकेशन आमी कोंकणीनी करता. उलयता आसतना कोंकणीन उलयता, बरयता आसतना कोंकणीन उलयता. आणि इवन वॉयस मेसेज उरता वॉट्सअपा भितर तुमी करतना त्या वॉट्सअपा भितर बी कोंकणीचे वॉयस मेसेज धाडुका. सो दॅट इज द स्पिरीट. आतां एक दुसरी स्टुडंट लोकांक आमी कशी करता, विद्यार्थी लोकांक कशी कोंकणी भाशेचे अभिमान कशी बेळसूंक म्हळ्यार आमगेले एक आतां कोंकणी भाषा मंडळ आसा हे अधिकारी लोकांनी प्रत्येक स्कुला वचून कोंकणी स्टुडंटाका आयडेंटिफाय करता. ते आयडेंटिफाय करून एक कोंकणी भितर एक कॉम्पिटिशन दवरता, एक ड्रामा आणि एक भाशण आणि कोंकणी पद. हे 3 पॉयंट्सा वयर तिंका प्राइज दवरता. एक कार्यक्रम आयोजन करता आणि त्या कार्यक्रमा भितर प्राइज दिवका. म्हळ्यार भितर स्टुडंटा भितर कितें जाता की म्हळ्यार एक उमेद येता की बाई आमगेले कोंकणी भाशे मातृभाशे आमी भाशणा भितर फर्स्ट प्राइज घेवका. हे कॉम्पिटिशन आमी डेवलप करता. आनी स्कुला भितर आमगेले प्रतिनिधी वचून प्रिंसिपला मेळ्ळो ते एक्टिविटी आमी स्टार्ट करता. तेन्ना कितें जाता एट रायट फ्रॉम द न्यू जनरेशना भितर ती कोंकणीचे अभिमान डेवलप जाता. तशें म्हणून आमी हे कार्यक्रम आमी करता. आतां मागील विशय सांगचे म्हळ्यार हांव बेजिकली अंकोला दॅट इज नॉर्थ कॅनरा आनी हांव बॉम्बे वचून घेवन सादारण एक 40 वर्स जाले. आय वॉज वर्किंग इन अ फार्मास्युटिकल कंपनी एज ए जनरल मॅनेजर, रिटायर्ड नाव एज ए जनरल मॅनेजर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री. पण रिटायर्ड जाल्या नंतर म्हाका एक मनाक आयिल्लें एक स्वामीजीले प्रेरणा मेळ्ळें की बाई कोंकणी आमगेले समाज आसा दैवज्ञ समाज, ते दैवज्ञ समाजा भितर एक संघटने आनी एक अभिवृद्धी करता. सगळे
बॉम्बे भितर आसा कोणी पुणा भितर आसा गोवा भितर आसाचे आनी कर्नाटक आसा तमिळनाडू केरळा सगळ्याक हांव कितें केलें आपोवन घेवन एक प्लॅटफॉर्म तयार केले आनी आय कंडक्टेड ए मिटींग एट कारवार हुबळी बेंगलोर आनी कर्की ह्या स्थळा भितर सगळे पदाधिकारी लोकांक आपोवन घेवन हांवें एक संघटन तयार केलें एक कोंकणी दैवज्ञ समाज म्हणून हे हांव प्रयत्न करतो आसा आनी हांवें एक ग्रूप केले दैवज्ञ अभिमान परिशद हे दैवज्ञ अभिमान परिशदा भितर सगळे पदाधिकारी गण्य पुरुषरू आसाचे स्त्री आसाचे आनी जास्ती करून राजकीय धुरीणारू तेणी बी आसाचे आनी ते सगळ्याक घेवन घेवन हांव मिटींग करतो आसा एक संघटन डेव्हलप करतो आसा आनी एक ग्रूप तयार करून घेवन तितू भितर आमी एवरी वीक गुगल मीट करतात आनी ते गुगल मीट आमी भाशे फक्त कोंकणी भाशा वरीच आमी उलयताची की गुगल मीट वर कसले फंक्शन वर इवन मेसेज धाडूची आसली तरी आमी वॉयस मेसेज बी कोंकणीन धाडितो आसाची अशी हांव एक्टिविटी करतो आसा हांव काय जास्ती काम केल्ली ना आतां म्हाका एक मनाक एक फील जाला की आय शूड डिवोट आतां आय एम व्हेरी लकी आय शूड थँक्स टू रेमंड आनी तशीच वसंतराव मामाक हांव थँक्स म्हणटा एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिला आनी ते ऑपॉर्च्युनिटी तिणीच म्हाका प्रेरणा दिले तशें म्हाका दिसता हांव जास्ती कॉन्ट्रिब्यूट करता ह्या कोंकणी भाशा मंडळाक हांवें कॉन्ट्रिब्यूट करून वॉट एवर इट इज पॉसिबल एफर्ट्स हांव घालतलो आनी म्हाका फूल सपोर्ट करचे म्हणून हांवें डिसिजन घेतलो आसा थँक्यू सो मच हांव जास्त उलयना म्हाका 2च मिनीट टायम दिल्लो आसा ओके थँक्यू देव बरें करूं मानेस्त मोहन पालनकर बाब तुम्ही कोंकणीच्या अभिवृद्धी खातीर तुम्ही उलयल्यात कोंकणी भाशे खातीर तुम्ही सर बरें मागला तुमकां धन्यवाद मोगचनो आयच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटका हाजो सुरवेलो कार्यदर्शी मानेस्त ऑस्टीन डिसोजा प्रभू हांकां सन्मान देखून संघटका तर्फेन विनंती करता तांणी मुखार येवन सन्मानिताच्या बसकांत विराजमान जावंक पेटोवन अभिनंदन पाठोवंक विनंती करता आता डॉक्टर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू हांची संक्षिप्त परिचय सांगूंक खुशी पावता डॉक्टर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू ते 1950 ऑगस्ट 8 तारखेर तांचें जल्म जालें ते एक साहिती जावन आसात तांणी 3500 अशा कावन असो बूक वज्रां बरयल्यांत तांची 20 मॅगझीन कोंकणी तशें इंग्लीश अंतरजाळ आसा तांच्या नांवार अमेरिकन देशाच्या एका रेस्ताक नांव दिलां निजा की ते आम्हा सर्वांकी मेल फंक्त जावन आसात तांच्या 20 आनी 3 वर्सां प्रायर तांणी 3 पत्राचे संपादकपण घेतलें झेलो मित्र आनी खाणीक इंडियांत त्यागी मसुदा येयले तवळ 1970 आनी 8 इसवेंत तांच्या मुखेलपणार 60,000 लोकांक एकठांय करून मंगळुरांत प्रतिभटन दाखयले कीर्त तांची जावन आसा ते लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 1 हाचे 2 फावटी गव्हर्नर जावन आसले तांची धर्मपत्नी टेरी पिंटो तांकां 4 जाणां भुरगीं अनिता अनिल आठिना आनी एंजल तांची वस्ती अमेरिका तरी वेळा काळा प्रमाणे गांवांक भेट दिते आसात तांणी सांगचे आसा आय लव माय मदरलँड अँड आय लव माय मदर लँग्वेज तांची परिचय करूंक म्हाका उरतो संतोष भोगता करूंक विनंती करता कोंकणी भाशा मंडळ प्रस्तुत मुखेली आनी तांकां सांगात दिवंक विनंती करता ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सैरे
ऑस्टीन डिसोजा प्रभू तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच सन्मान केल्ल्या सर्वांक धन्यवाद. मोगचोनो आतां कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो माजी अध्यक्ष रॉय बाब तांच्या धांवन तांची बोगणां देव बरी सांग जे संस्था पेदी रस्त्याचे सन्मानीत जाल्ले आमचे मोगाचे ऑस्टीन डिसोजा प्रभू तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष वसंत बाब, कार्यदर्शी रेमंड, अकॅडमीचो रजिस्ट्रार मोहन कामत, या BM इस्कालाचो एडमिनिस्ट्रेटीव वेवस्थापक, सेक्रेटरी, कार्यदर्शी तशेंच सर सैरे हांगा मुखार आसचे तशेंच साबेर आसचे अशें मेजता. परतो संतोश असो दीस ऑस्टीन डिसोजा प्रभू ल्हानपणांतल्यान आमचो हिरो. म्हाका आनी ताका 10 वर्सां मात फरक. ताचे वटू अमेरिका येचे पयलें हांवें काम केल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार तो 22 वर्सांच्या प्रायाचेर कोंकणी भाशा मंडळाचो कार्यदर्शी जालो. 28 वर्सांच्या प्रायार देयसिजींत कार्यदर्शी जालो, देयसिजीच्या गोलीक परिशदेचो. व्हड कारभारान ताणें केली. 10 वर्सां पाटी म्हळ्यार म्हजी प्राय कळटा. हांव त्या दळा चलो लेख ह्या उक्त्यान खंयच्या येवंक पावूना, पूण आमकां खंय गेल्यार ऑस्टीन डिसोजा प्रभू ICOM हेंच आयकूंक मेळटलें आनी आमी ताचे बरी जायचे आमी चिंतल्या. पूण हांव 20 वर्सांच्या प्राय पावतना तो गांव सोडून म्हाका दिसता स्टेट्साक गेलो. तशें ताचे वटू म्हाका काम करचो अवकाश मेळूना. पूण आज परतो संतोश भोगता म्हाका ताका सन्मान करतना कोंकणी भाशा मंडळाच्या पयलो कार्यदर्शी जावन ताणें दिल्ले सेवेक आयज बंगरोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार ताका सन्मान करूंक हांव हांगा आसा म्हणलेंच म्हाका व्हरती धदस्काय आनी संतोशाची गजाल. आनीक तुमच्या समेस्ताच्या नांवान तांकां हांव उल्हास पटयता आनी अभिनंदन पटयता. कोंकणी भाशा मंडळा विशयान सांगचें जाल्यार आनी जायतो वावर केला कोंकणीच्या बरेपणा खातीर. फाटल्या 50 वर्सां तावन ऑस्टीन डिसोजा प्रभू आनी त्या दळा पयलो अध्यक्ष कोण आसलो म्हाका उडास ना, चाफ्रा बाब, ऑस्टीन डिसोजा प्रभू, म्हाका दिसता एरी गुजेरियो, बस्त्यो, मार्क वाल्टर बाब, हे आपल्या सगळ्यांनी सुरवात केली. कोंकणी भाशा मंडळाची सुरवात केल्ली. जायतो वावर तांणी केला आनी हांच्या वावरा निमतीन आमकां कोंकणीची मागीर सेवा करूंक मेळ्ळी. हांच्या वावरा निमतीन कोंकणीक 109,902 इसवींत कोंकणी मान्यता मेळ्ळी. ताचे उपरांत अकॅडमी स्थापन जाली आनी वेवस्थीत रितीन कोंकणीची सेवा जाली आनी कोंकणीन कितें आमकां गरज आसा हें करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो. आनी हांच्या निमती आनी दाखोवन दिल्ल्या वाटे निमती म्हाका एक अकॅडमीचो अध्यक्ष जावनचो अवकाश मेळ्ळो आनी कोंकणी मायाची सेवा करूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. निजायकी संतोशाची गजाल. कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका दिसता पुरते एक राउंड मारले, एक सर्कल मारले. इट हॅज कंप्लीटेड ए फूल सर्कल इन दीस 50 years. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार पयलो कार्यदर्शी जावन ऑस्टीन डिसोजा प्रभून सेवा दिल्ली जाल्यार 50व्या वर्सा रेमंड डिकोना हे कोंकणी भाशा मंडळाचो कार्यदर्शी जावन आयला. फूल सर्कल कित्याक जालें म्हळ्यार ह्या 50 वर्सांनी कोंकणी भाशा मंडळाची पैन मस्त जाला, जायतो वावर जाला, जायते जण सांगताक आसले. पूण कुटुंबांत एका कुटुंबांत घरचे ब्रेन्स एका हंताक पावतना ते कुटुंबाचे सांदे एक तांची वाट पळोवन विंगड गेले आनी जायते आमचे मदें भेदभाव आयलो, फूट आयलो. आनी हे 50व्या वर्सा तुमी थोडेच हांगा आसात जाल्यार विंगड समुदायाचे हांगा आसात ते पळोवन संतोश भोगता. कित्याक परत्यान एकवटी आमकां पाटी सांगता घेवनचो अवकाश आमकां लाभला. ब्लड इज थिकर दॅन वॉटर आमी म्हणटा आनी खंडीत जावन आमच्या कोंकणी लोकांचे रागात सगळ्यांचे एकच. केंचेय जावन दी धर्म, केंचेय जावन दी बोली आमची, केंचेय जावन दी आमचे समुदाय, आमचे रागात तेंच म्हूण आज आमकां धैर्यान सांगूंक जाता. आनी केदाळे खंयच्याय कुटुंबांत जाल्ले बरी तो विंगड ह्या विंगड वाटेन येचे आख्रेक आमी सांगता येवंकूच आसा एक दीस. आनी म्हाका दिसता रेमंडाक हे साध्य आसा सगळ्यांक सांगता घालनेचें. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सा डॉन बॉस्को कॉलेजीचें रिनोवेशन करतना हांवें ताची उमेद पळयली, ताची चालाकी पळयली.
ताणें केल्लो वावर हांवें पळयलो म्हाका दिसता कोणी दुसरो कार्यदर्शी आसलो जाल्यार ते डॉन बॉस्कोला ते रिनोवेशन जाता नासलें खंयच्या मापान आनी कितले वर्ते मापान कितले बऱ्यान तें जालां म्हणल्यार रेमंड साक्स आनी रेमंड तो वावर करतना केदाळे म्हाका म्हणून आसलो डॉन बॉस्को हॉलाचें रिनोवेशन खंयच्या दिसा जाता त्या दिसा हांव थंयच्यान भायर आनी त्या दिसा त्या दुसऱ्या दिसान भायर म्हणलें पूण त्याच दिसा ते इनॉग्रेशनाच्या दिसा वेदीर तो नासलो रेमंडाक विचारलें इनॉग्रेशन फाटल्या 2 वर्सांनी जायतो वावर तुवें केले जायतो दुडू तुवें वट्टू केले आज कितें वेदीर नाय तो म्हणालो हांवें तुका पयल्यान सांगलें इनॉग्रेशनच्या उपरांत डॉन बॉस्कोक आनी म्हाका संबंद ना रेमंड आज या 50व्या बंगळ्या उत्सवाच्या या संदर्भात कोंकणी भाषा मंडळाच्या हांव तुका परत्याने उलो दिता सगळ्यांक सांगता घालचे तुका आसा छाती तुजे कडेन मात छाती आसा सगळ्यां कडेन तूं उलयतना थोडे पिटी तांकां तमासो दिसूंक पुरो दे मे टेक इट लायटली पूण तूं कितें करताय तें खऱ्यान करताय आनी ताचे फाटल्यान तुजें येवजीत येवजीत तूं वावर आसा आनी हो वावर तुका परत्यान हांवें तुका मॅन्डेट दिवचें जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळ 50 वर्सां पयलीं कशी आसली जात कात नासतना धर्म नासतना सगळें सांगता वावर केला परतेक आमी सांगताक आयल्यां जाल्यार खंडीत जावन कोंकणी मायक एक बॉल मेळटले कोंकणीच्या आमच्या सर वावराक एक आमकां एकवटीत तरान करच्याक आमकां परतून एक देर मेळटलें आमी सालिसांनी 2 समुदायाचे आसा आमी सालिसांनी 2 समुदायाचे आमचे क्रिस्तांवांचो एक पंगड कुडम्यांचो एक पंगड दैवज्ञाचो एक पंगड शेटांचो एक पंगड आनी कार्विनचो एक पंगड म्हूण सांगून आमी हेम्मेन भोगता म्हाका दिसता पयल्यान पयलें आमी सर कोंकणी म्हूण उडास दवरची गरज आसा हें कितें विंगडपण आमी बांदून हाडला विंगड संघटना बांदून हाडल्यांत वी शूड ब्रेक दॅट आमी सगळे ते मोडीचे कोंकणीच्या नांवान आमचे भितर कोंकणीचे रगत आसा जाल्यार कोंकणीची मायची सेवा करची आमकां आशा आसा जाल्यार आमी ही सर ल्हान संघटना सोडीचे कोंकणीच्या नांवान आमी सांगताक मेळ्ळ्या जाल्यार खंडीत जावन हो बंगरा उत्सव यशस्वी जातलो आज कितें तुवें सांगताक गेलाय कितें ती बुन्याद गेलाय आनी आज ऑस्टीन डिसूजा प्रभू आमचे सांगता आसा आमकां उडास काडूंक 50 वर्सां पयलें ताणें कशें संघटीत तरान म्हाका दिसता 22 वर्सां प्रायज जाली आसतली ताका त्या वेळार ताणें त्या प्रायर तितलो वावर करून सांगता सगळ्यांक घालून तें संघटन बांदून हाडलां जाल्यार रेमंड बाबाचे तरणे रागात न्ही पूण ते जून जाल्ले अनुभवीत एक्सपिरियन्स्ड रागात आनी क्वॉलिटी आसा ताचेर सांगता आनी सगळें सांगता सुलाबायन बरसूनचे एक नेचर ताचे कडेन आसा देखून ह्या तुज्या क्वॉलिटी वरवीं तुज्या नेचर वरवीं तुवें वसंत बाब जुलियट बाय तुजे सांगता आसा आनी कोण जॉयंट सेक्रेटरी कोण ट्रेजरर आसा सुरेश बाब आसा तुम्ही सगळ्यांनी सांगता मेळून परत्यान एक पटी आमची कितें ती उडास गेल्ली ह्या आमचो सगळो गौरव आनी मान कितें आमी तो परतेन फाटी हाडचे ग्लोरी ऑफ कोंकणी एंड ग्लोरी ऑफ कोंकणी युनिटी परत्याक सांगता हाडचो वावर आमी करीचे तुमचे सांगता आमी आसा म्हूण सांगून ऑस्टीन बाबाक तुमकां पयले कार्यदर्शी जावन आज सन्मानीत जाल्ल्याक पदवी पाठयतना कोंकणी भाशा मंडळ तुमच्या बंगारा उत्सवाच्या ह्या संदर्भात बंगारा उत्सवाचे वर्साच्या सुरवेच्या ह्या संदर्भात तुमकां सर बरें मागून आनी सर बरें आशून कोंकणी लांब जियो म्हूण सांगून आखेर करता देव बरें करूं करूं रॉय कस्टेलिनो बाब भोव सोंप्या उतरांनी सोंप्या भाशेनी तुमी तुमची बोगणां उचरल्यांत देव बरें करूं आतां सन्मानीत मानेस्त ऑस्टीन डिसूजा प्रभू हांचे तोवनो संदेश म्हज्या मोगाच्या कोंकणी भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक धन्यवाद नमस्कार आज म्हाका आनी उरतो संतोष भोगता हांगासर ह्या कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक हिचो 50वो वार्षिक उत्सव आचरण करूंक तुमी सांगता मेळोन एका ताळ्यान जमल्ल्या वेळार वयर रायबाबान सांगले बरी पयले फावटी आमी कोंकणी भाशा मंडळ घडटाना जात कात मत भेद म्हणल्यार लेखी नासतना सर्वांक सांगता हाडून फकत कोंकणी माया खातीर वावर करूंक मॅट काडले तें मॅट आज 50 वर्सांनी परत जिवाड जालें तें देखतना आनी जायची संतोश भोगता सर्वांक हांगासर आयिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक
तुमचो तो स्पिरीट सांगता मेळचो, सांगता वावर करचो, निजायकी व्हरतो. आज निजायकी आमची कोंकणी माय नाचता आसतली संतोषान. होच संतोष तुमी मुखार सान व्हरा. आमकां नाकात पंगड. कोंकणी भाशेक जात ना, खात ना, मत ना, भेद ना, देश ना. कोंकणी भास आमची भास. जे कोण कोंकणी उलयतात तांची भास ती आमी जिवाळ दवरया. आनी ती जिवाळ दवरी जाल्यार आमी कितें तरी कोंकणीन करीत रावूं जाय पडटा. जर हांव कोंकणी पत्र चिकागोतावन काडटा जाल्यार हप्त्याक तुमकां इल्लो वावर करन, वेळ करन ह्या कोंकणी माये खातीर वावरूंक खंडीत जावन सादी आसा. आमी खेदाळाय म्हणटा म्हाका वेळ ना, बेश्टें. ती महाफट. ते फटी मारच्या बदलाक वेळ करा आनी कितें तरी कर दाखया. आमच्या शालांनी जावं कोंकणी वार्षिकोत्सव वेळार कोंकणी कार्यक्रम ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ या ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹತ್ರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ, ಕೊಂಕಣಿ ಪದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರಿ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ अಷ್ಟು ಆ ಭಾಷೆ अभिवृद्धी आगता ಇದೆ, होगतದೆ. अशें म्हणटाना आमी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांनी कोंकणी उलया, कोंकणी कार्यक्रम मांडून साडया. आमकां कार्यदर्शीन सांगलें पदां, नाटक आनी भाशण ही स्पर्धा आसा करून हाका आमी प्रोत्साह दिवचे आनी युवजनांक, भुरग्यांक उत्तेजीत करीचे. म्हणून तांकां उत्तेजीत करीचे जाल्यार आमी तांकां प्रेरीत करीचे आनी तांकां सांगाता हाडून तांणी आमचे बरोबर आमच्या मायेचो, आमच्या भाशेचो मोग करच्या बरी सदांच आमी वावरीचे. देखून मोगाच्यान आज तुमी हांगासर आसात अशें तुमी सांगता येयात. तुमी विंगड वचा नाकात, आमकां पंगड नाकात. कोंकणी मायेक जाय एकच पंगड, कोंकणी पंगड. आनी ह्या कोंकणी भाशा मंडळा मुखांतर आतां तुमकां निजायकी एका तरेचे भाग आसा म्हणचे. पयले कोंकणी साहित्य अकादेमी नासली, सरकारांतल्यान आमकां एकच पयसो मेळनासलो, तरी पूण आमी कश्टांनी आमच्यात पयशे करसून, आमचो वेळ करसून आमी कार्यक्रमां मांडून हाडटल्या. आतां ती कार्यक्रमां तिकेशे पातळ जावन आयल्या. पातळ जाल्यार ताका वकात आसा. आमी सांगता मेळया आनी कितें तरी करीत रावया. आमच्या रेमंड बाबान आज सर्व जाती कोंकण्यांक सांगता हाडला. वो ओक्कूट, वो बांद मुखारसून व्हरोंक आनी तुमचे तावन कोंकणी मायेची सेवा निरंतर जावं. कित्याक म्हळ्यार एका बोटान टायप करूंक जायना, थोडीं करतात 2 बोटांनी. पूण जर 9 बोटां सांगता गेलीं, कित्याक म्हळ्यार हें बोट आमी टायप करतना वापरना, तें आमी कितें टायप करता तें बरें जातलें, लोकांक रुचतलें. आनी ह्या वरवीं आमच्या कोंकणी मायेची प्रगती जातली आनी कोंकणी मायेचो वावर आमच्या समाजींत सगळ्यान विस्तारतलो. एकच उपकार मागता तुमचे लागीं, एकच सांबाळात. तुमी एक जाया आनी कोंकणी माये खातीर सांगता वावरया. वेळ जावन आयलो, हांव सडीत उलयना, कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी मायकाक बारीच मोग. एक फावटी हांगा रावल्यार हांव उलोवनूच वता. अशें आसतना तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आनी म्हजी उतरां आयकून म्हाका सन्मान करतना ताळयो पेटयल्या की देव बरें करूं. जय कोंकणी. देव बरें करूं. बाब ऑस्टीन अमीन पेरेरा सुरतकल हांगासर आयल्यात, तांकां आतां मान आसतलो, तांणी दया करून मगुचनो कार्यक्रम सो मुखलो भाग जावन आसा. कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक हांतो नव्यान सर्वल्ले अजीव संदे तांकां गोल्डन मेंबर्स म्हणून नांव दिलां आसता. तांकां भांगराचें पदक दिवन सन्मान करूंक आसा.
ताणी नाव असल्या प्रमाणे मुखार येवन अध्यक्ष के वसंतराव हांचे तवनो पदक स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. ते जावन आसात मोहन पालेकर, अल्फोन्स डिसोजा, मनस्त उर्बन डिसोजा, मनस्त मनोहर कामत, मनस्त गीता सी किनी, मीनाक्षी एन पै, जॉसी एडविन पिंटो, बाब रॉय कास्टेलिनो, मनस्त लुईस जे पिंटो, मनस अरुण जी शेठ, मनस्त बी पुंडलिका मराठे, फादर रूपेश अशोक मार्ता, मनस्तन फ्लेविया अल्बुकर्क, डॉक्टर अल्फ्रीडा लवीना पिंटो. पदक स्वीकार केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं आनी पदक वितरण केल्लो अध्यक्ष महोदय तुमकां धन्यवाद. आतां डॉक्टर जयवंत नायक संयोजक कोंकणी अध्ययन पीठ तांकां सन्मान तांचे तवून तांची बोगणां. सगळ्यांक नमस्कार. वेजिरेसचे पुरा मुखेल सोयरे तशेंच मानाचे सोयरे आनी कोंकणी मोगियो तुमकां सगळ्यांक 9 वर्साचे शुभाशय. आज म्हाका मस्त खूश पावता. कसले म्हणल्यार हे एक सभेंत दुसरे पंगडाचे सक्कड कोंकणी लोक जमयले आसाचे. आमी रॉय बाबान सांगले कोंकणी अस्मिताय आमी रक्त जाल्यार आमगेले भितर वयले एक वॉटर टायट कंपार्टमेंट ते ब्रेक करता म्हणून. ते खंय तनक जायना थंय तनक आमी कोंकणी भास ते रक्त खंडीत जावनय सादिना. आयचे सन्मान घेतिल्ले ऑस्टीन बॉब हांगासरचे म्हाका भारी खोश पावता. आनी एक 50 वर्सां फुडें हो एक संस्था स्थापन केलेलो आसा. तांणी कार्यदर्शी जावन सर्व केलेलो आसा. तांगेले एक वावरारी हो एक संघ आज इतलो वाडिल्लो आसा. गीतमयेन तवळी सविस्तर जावन हो संस्था कशी वाडून आयली म्हणून सांगिल्लें आसा, मांडून हाडलेलो आसा. आज कोड्याला भितर सुमार संस्था आसा कोंकणी खातीर वावर करच्यो संस्था आसा. कोंकणी अकादेमी आसा, विश्व कोंकणी केंद्र आसा, मांड सोबाण आसा, कोंकणी अध्ययन पीठ आसा, तशेंच दुसऱ्यो संस्था आसा. हो पुरो संस्थेक मूळ आनी पाड कोंकणी भाशा मंडळ म्हणच्याक हांव अभिमान पावता. कोंकणी भाशा मंडळ ते कोंकणीचे अस्मिताय त्यांनी एक एस्टॅब्लिश केले. ते एस्टॅब्लिश केल्या निमित्त कोंकणी आज इतलं घट्ट जावन आमगेले मध्येंत आसा. आमी आनकय प्रति एक आमी म्हळ्यार आमगेले भितर हांव केन्नाय एक सांगचें आसा. हांव कोण एप्लिकेशन घालून हांव जन्म येयलो नाय. हांव आज
गौड सरस्वत ब्राह्मण समाज आसा जाल्यार हांव एप्लिकेशन घालनी जाल्यार आज मिगेल मूड आनी पाळ ताजे बगे आमगेले एक अभिमान आसता आमगेल भास आमगेल परंपरे ताजे बगे कोणाक अभिमान ना तांणी खंडीत जावनूय आमगेले म्हळ्यार आमगेले एक व्हेरी शॉर्ट लायफांत आमी आमगेले भाशे खातीर आमगेले परंपरे खातीर खंडीत जावनूय कॉन्ट्रिब्युशन दिवपा ताजी एक फुडारपण कोंकणी भाशा मंडळ तुमी घेवका आतां रेमंड कुटिना बाब तशीच वसंत बाब तुमगेले एक लिडरशिपारी हे भांगरा उत्सव सुवर्ण महोत्सव तुमी अशीच काम मुखार सून व्हरता तुमगेले प्रत्येक कामाक आमगेले खंडीत जावन सपोर्ट आस म्हणून हांव खंडीत जावन एक भरवस दिता नमस्कार देव बरें करूं श्री अरुण जी शेणे तुमकां आतां जयवंत नायक देव बरें करूं तुमकां श्री जयवंत नायक तुमकां आतां मुखार उलोवंक हांव उलो दितां अरुण जी शेट वेदीर आशिल्ल्या मालगड लोक तशीच हांगा मेळ्ळेले सर्व कोंकणी मोगिनी लोकांक एक उतर उलयता चड उलयना हें 50 वर्स 15 वर्स म्हण सांगतना म्हगेलें कान नीट येता कसानकी म्हणल्यार म्हगेलें काम म्हगेलें उद्योग ते स्वर्ण उद्यम ज्युवेलरी उद्यम जाल्या निमित्त 15 वर्स म्हणाल बोडले आमी म्हगेलें कान नीट जेवं ಸ್ವಲ್ಪ सहज म्हण सांगतोची 50 वर्स एक संस्थो चलोवन येवचें आनी साधन करता चलोवन येवचें एक व्हड विशय इतलेंच न्ही हांव कोंकणी सांस्कृतीक संघाचे कार्यदर्शी जातना म्हाका एक उडको आसा आमगेले MR शेट म्हण सांगता आशिल्लेची M रघुनाथ शेट माम आनी तेजे अध्यक्ष आशिल्लेची तेन्ना आमकां कोंकणी सांस्कृतीक संघाक फाटीबला राबोवन मस्तीतले कार्यक्रमाक हेल्प केलें न्ही तेजी तेंगेले कोंकणी भाशा मंडळ तुकून मस्तीतले सहाय त्यांनी केलेले म्हाका उडको आसा येतो आसा तेय तुकून तेंगेले संस्थे तुकून मस्तीतले कार्यक्रम आमगेले कोंकणी सांस्कृतीक संघ कसन आसा ते तुकून चलतो आशिल्ले ते एक उडको काडका म्हण म्हाका दिसलें तशीच हे 50 वर्साक सर्व कोंकणी मोगिनी लोकांक पावयलें हें कोंकणी भाशा मंडळ हे कोंकणी भाशा मंडळ तेजे इतिहास सांगल्याची आनी ते हें करचे गरज ना तशीच हांगा मस्तीतले मेधावी लोक बैसून आसाचे तेजे मध्याक म्हाका एक 2 उतर उलोवच्याक अवकाश करून दिलेले कोंकणी भाशा मंडळाचे सर्व पदाधिकारी लोकांक नमस्कार म्हणटाची सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव बरें करूं मानेस्त अरुण जी शेट चुटुकायेन तुमी तुमची बोकणां उसारलीं आतां नवीन पेरेरा सुरतकल सर जातीच्या या सर रितीच्या लोकांक सगळ्यात धाडल्या कोंकणी भाशा मंडळ हांकां अभिनंदन पटयता ह्या बाबतीन रेमंड डिकुन्ना आनी मस्त वावर केला आनी अध्यक्ष वसंतराव तुमकां अभिनंदन पटयता तशेंच हे भाशा मंडळाचो स्थापक अध्यक्ष ऑस्टीन प्रभू तांकां अभिनंदन पटयता देव बरें करूं नवीन पेरेरा सुरतकल तुमकां आतां पयसल्या गांवांतल्यान हांगासर आयिल्ले बेंगलोर हांगासर आयिल्ले लुल्लूस कुटिनो तुमी आतां तुमची बोकणां उसारची पयलें हांव शुभशाय पटयता ऑस्टीन डिसोजा प्रभू आमच्या इस्काराच्या भुरगेपणांतल्यान आमी एकामेका वळखता पूण 12 वर्सां उपरांत आतां सांगाता मेळटा एका टायमार बेंगलोरांत हांव ही कोंकणी भाशा मंडळाचो संतो जावन आसलो वी रेगो हेनरी पिंटो आमी सांगाता भाशा मंडळ बेंगलोरांत प्रारंभ केल्ल्या वेळार हांव ही संतो जावन आसलो मागीर एकामेका संपर्क सुकलो खंय संकळ सुकली म्हूण गोतूं ना म्हाका पूण देवाचे दयेन 12 वर्सां उपरांत परतून त्या भाशा मंडळीक परतून जोडसूंक संकळीक हांव कुटसालो म्हूण म्हाका भोगता आनी हें करूंक कारण आमचो रैमंड बाब तशें अध्यक्ष महाशय तांणी करच्या वावराक सर बरें मागता ऑस्टीन डिसोजा प्रभू तुका शबासकी पटयता तशेंच आनी मुखारी तुमी करच्या वावराक बेंगलोरतान म्हज्यातान कितें करूंक जाता तें खंडीत हांव करूंक तुमच्या सांगाता आसता म्हळ्यार भासता तशेंच जर तर 5.5 वर्सांनी ग्रासरूट लेवल वावर कोंकणी भाशेचो केल्ल्यान आज GSP समाजान म्हाका कोंकणी रत्न म्हूण बिरोध बेंगलोरांत दिला
तशेंच कोंकणी एकाडेमीक हांव आदीं तो संदो न्हय तरी जाल्यार वावर दिवन आसलो तांणी म्हाका कोंकणी बेंगलोरचें नखेत्र म्हणून बिरोध दिला. हें सांगूंक हेम्मे जाता कित्याक म्हळ्यार भाशे खातीर एक तर हांव भाशा मंडळान ना तरी दुसऱ्या रितीर आमी भाशेचो वावर करनासाव तें आमी कोणाची मान्यता जोडी नासतना तांणी जावन आमकां सोदून काडून ही प्रशस्ती दिल्या आनी ग्रासरूट लेवल कोण काम करतात जाल्यार तुमचें काम करतात ते रावा मुखार तुमकां एक दीस नाल्यार एक दीस ती प्रशस्ती लभतली म्हणलें म्हाका मेळिल्ले बरोवसो हांव तुमकां देखून सकट सांगता मेळया एका आमी कोंकणी भाशेचे मायेचे वावर करया. देव बरें करूं. तुमकां आतां उलोवंक गावकास आसा फादर रुपेश मारता. वेदीर असल्या सगळ्यांकी नमस्कार. वेदीर वयल्या स्टेजीर असल्या तुमकां व्हडलो नमस्कार. दोनूच उतरां हिस्ट्री रिपीट्स म्हणटात देखून आमी हिस्ट्री रिपीट जाल्या ताणें सांगलें बरी 50 वर्सां उपरांत परत सगळे आमी सांगता मेळ्ळ्या बरें जावं दी. आयोजकांक म्हजें अभिनंदन. आज बसनांतल्या काळार भाशाच्या नांवान सांगता मेळटे हांव. बसनांतलो काळ म्हळ्यार क्रेजी टायम. ह्या क्रेजी टायमार भाशाच्या नांवार सांगता मेळटा व्हडलें काम. दोन शब्द हांव राखणोक आयला मात्र खंडीत जावन म्हजे मुखलो सपोर्ट आनी कितें म्हजें तावन कितें जावं कारें खंडीत ह्या भाशा मंडळीक आसतलें. हांव सेमिनरींत आसतना फादर एरिक क्रास्ता भाशा मंडळीचो अध्यक्ष आलो आनी त्या दीस एक दीस तें वाचून आसतना म्हाका बारीक एक दीस मोतीन बगलें हांवें एक दीस अध्यक्ष जायचें म्हणून. खाली गुंतून म्हाका त्या दीस बारी बगलें म्हाका बारीक क्रेज उपजली भाशा मंडळीचो अध्यक्ष जायचें म्हणून. मागीर तें विसरून गेलें. पोर्रे मंडळान आपयतना परतून जिवी जाले आदले उडास. अध्यक्षांची आशा न्ही उडास जिवे जाले आदले. तशी हांवें चिंतलें आनी बारीक क्रेज आसली म्हणून कितें जावन ती हांगा येवन पावला. एक सांदो जावन म्हजे तावन कितें सगळें सहकार आसा. निमाण एक ल्हानशें पायम एक कवन हांगा बसून आसतना बरयल्लें हांवें 5 लायन. मोगाळ बस म्हजी कोंकणी म्हज्या आवय तितल्या मोगाची. मोगाळ बस म्हजी कोंकणी म्हज्या आवय तितल्या मोगाची. जिनेन शिकुल्लो तिस्स पयली. जिनेन शिकुल्लो तिस्स पयली. बर्मांत उंची आनी वयली. बर्मांत उंची आनी वयली. काळजा मनांत जिबेर उरची. काळजा मनांत जिबेर उरची. तुमकां सगळ्यांकी म्हजें अभिनंदन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर रुपेश मारता. फुडलो कोंकणी राखणो आसो संपादक जावन आसा. राखण्याक बरें भविश्य मागतना आमच्या मदें कुडमी समाजाचो घुमटां कलाकार आमच्या मदें हेमराज आसा आनीक शेखर गौडा आसात. तांच्या तर्फेन शेखर गौडा 2 शब्द उलोवंक हांव मुखार आपयता. वेदिकेर असल्या मलगड्यांक नमस्कार करून वेदिकेच्या मुखार आयिल्ल्या सगळ्या भाव भयणींकी वंदन करून आयच्यो कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक स्थापना दिवस 50व्या वर्सांचे आज आचरण करून आसा. म्हाका भारी मस्त आज संतोश जाता. हे कार्यक्रम आज हाडलेले भारी संतोश जाता. हिंका हांव म्हाका हृदयपूर्वक वंदन करून करता. हांव कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमींत 2014 लागून 2017 3 वर्सां अवधीक हांव सदस्य जावन अनेक कुडबी समाजाक कोंकणी भाशे खातीर जनपद कलेಗೋಸ್ಕರ अनेक कार्यक्रम हांवें दिले. त्या टायमार आमचो रॉय बाबा कॉस्टन तो अध्यक्ष जावन आसलो. त्या दरम्यान ह्या फाटी म्हाका जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्तीक आज आयके जावन हांव प्रशस्ती पुरस्कार जाला. हे भोर आतां गांवच्या कारण आमगेली मायभास कोंकणी त्या खातीर आज हे काम करलेल्यान हे म्हाका आज कुटुंबाक आज दिल्लो एक पुरस्कार म्हणून हांव मागता. आज मलगाडीले आशिर्वाद घ्या गुरुहिरियले आशिर्वाद घ्या कोंकणी मायभाशेल्या हेजेर आज आमकां कुटुंबांक एक गावल्ले एक आशिर्वाद हे कोंकणी पुरस्कार म्हणून हांव मागता. तीच आज कोंकणी भाशा मंडळान हे कार्यक्रम आज आमी कोण इल्ल्यान आणखी आमकां ह्या कुडबी जनांगाक ह्या कोंकणी भाशा मंडळाक मुखार हाडच्याक मुक्तवाहिनीक येवच्याक प्रयत्न करता म्हणून हांव ह्या सभेर आज भाशा मंडळी कोंकणी भाशा मंडळी कडेन आज हांव विचारून घेता. तीच आज अवकाश दिल्ल्या भाशा मंडळीक कोंकणी मायक हांव
धन्यवाद दिवन म्हाका 2 उतरां राबयता. देव बरें करूं. शेखर गौडा तुमकां. आतां मुख्य उलोवपी जावन आसा व्यंकटेश बाळगा, कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटकाचो निकटपूर्व अध्यक्ष आनी तशेंच खोडयाळ खबर हाजो संपादकीय तो जावन आसा. आयचे सन्मानित ऑस्टिन बाब, तशें आमगेले अध्यक्ष वसंतराव आनी वेदिकारेश्चे आनी हांगा येयले जमिले कोंकणी मोगिनो. भारी संतोश जाता. आमगेले ऑस्टिन बाब रॉय बाबान सांगला म्हणके एक रिचार्ज म्हणटा भाशा मंडळाक रिचार्ज जाता सर आफ्टर 50 years. खूब लोकांक आमी हांगा आपयला, हाजे फुडें प्रयत्न केला. जाल्यार आयचे एक विशेष कसो म्हळ्यार आमी गोल्डन मेंबर्स म्हण एक केलेलो. तो एक बरो विचार म्हणटा. त्या निमित्त आमकां लायक गट्टी मनशां थोडे आमकां नवे लोक मेळ्ळेच. ह्या वर्स आमगेलें गोल्डन जुबली इयर. हे वर्स आमी मस्त काम करता म्हण चिंतला. तातूंत मुख्य जावन शाळेंत तो कोंकणी एक ते आमी लास्ट इयर सुरू केल्ले. बट पॅन्डेमीक आनी ह्या म्हूण आमकां मस्त मुखार वचचें जायनाशिल्लें. आतां 9 टीम आयिल्ले निमित्त आमी ते एक मुख्य जावन घेवन मुखार दिसांत काम करताचे म्हणून तुमकां विश्वास दिवन निकटपूर्व अध्यक्षालय तर्फे तुमकां सांगून म्हगेले 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. मानेस्त व्यंकटेश बाळगा तुमकां. आतां आनी एक लोक कोंकणी मोगी जावन आसा शीतल पालंकर. तांची बोगणां आतां ते उसारतले. आतां शीतल पालंकर तुमच्या मुखार. कोंकणी समाजाचे बंदी भगिनी लोकांक आनी मागिले पुरा समाजाचे कोंकणीचे भावंदाक व्हड एक नमस्कार. हांव शीतल पालंकर. हांव निजान मंगळाराकूच जल्मून व्हड चली. जाल्यार कितें करचें मागीर लग्ना नंतर म्हाका मुंबय वचचें पडलें. हांव आज मुंबय वचून 40 वर्सां नंतर आतां हांव परत मागिले मूळ गांव मंगळूर येवन हांगा सेटल जाला. म्हळ्यार मागिले हांव सुलगांव मंगळूर म्हळ्यार म्हाका बारी मोगाचें गांव. आनी भास मागीर कोंकणी भास म्हळ्यार म्हाका मस्त संतोश उलयच्याक. तेजे बद्दल म्हाका मस्त अभिमान बी आसा. म्हाका दिसता आमी कोंकणी लोकांनी केन्ना कोंकणीच उलोवंक जाय आनी तेणी खंयचे भास आपणाले मातृभास म्हूण घेवन आवडून घेवनच हे एक मागीर धोरणें. म्हाका केन्ना मागीर मुंबय आसतना मस्त पश्चाताप. कितकी म्हळ्यार मागीर आजू बाजू लोक पुरो जाण हिंदी मराठी आनी इंग्लीश अशें उलयत आसले ती. तेन्ना हांव मागीर गांवां आयिल्ल्या नंतर म्हाका आज बार खुशी आसा. आज एक व्हड अवसर कोंकणी भाशा मंडळीचे एक 50 वर्साचे एक भांगरा महोत्सव म्हणले एक संस्कार म्हणटा हांगे घेवन हांव कशी पावली ते देवानी केला. हांवें केलें अशें दिसना. जाल्यार एक अवसर म्हाका लायक मेळ्ळो. लायक एक गांवां येवन रिटर्न जाले नंतर एक चांग एक अवसर देवान दिला. ते बद्दल हांव देवाक थँक गॉड म्हणटा. आनी आज म्हाका इतलें खूश जालें की म्हळ्यार आज बारीक खूश जालें. पुरा लोकांचे पोट्टू संभाशण आयकून मस्त खूश जाला. हे बद्दल हांव पुरा जाणां थँक्यू म्हणटा. जायत आज व्हड नमस्कार अपास एक पुरा जाणांक थँक्यू वन एंड ऑल. तुमकांय देव बरें करूं. मानेस्तना शीतल पालंकर. आतां मुखेल उलोवपी जावन आसा अरविंद शाणबाग. तांणी जाय केन्ना मुखार येवन तांची बोगणां उसारची. आयचे कार्यक्रम हांगा मांडून हाडिल्लो आसा. भाशा मंडळाचे हे भांगराळे वर्स म्हणून सांगता. मस्त आत्मविमर्श जाला हांगा. म्हळ्यार कोंकणी अकादेमी उरत आनी हर इतले कर्नाटकांत जन्मल्ले कोंकणीचे संस्थे कोटूचे मूळ जावन आसा. वेगवेगळे क्षेत्रांत कोंकणींत काम करत आशिल्ले वावराडी हांगा जमील निमित्त हे एक 50 वर्साचे संदर्भारी भाशा मंडळ बलिश्ट जाल्या. जाल्यार म्हाका दिसचें कितकी म्हळ्यार हे फक्त कोडयालाक केंद्रीत जावन आसा
आतां हांगा आमगेले मोहन पालनकर मामासाचे अंकोलाचे म्हूण सांगलें हांव बी उत्तर कन्नडाचो आसा आमकां हे संस्थेचे कसं म्हणटा कोंकणीचे एक स्वाद उत्तर कन्नडा बी पावका अशें देखून आमी बी तांकां तेंको दिवचे दृश्टीन हाजे तेरू म्हळ्यार रथ म्हूण सांगीत उत्तर कन्नडा वाठाराक बी आमी व्हरका जाल्या त्याच खातीर हांव तुमकां समस्त भाशा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांक उलो दिता उत्तर कन्नडा बी हे एक बंगराळे वर्सा संदर्भारी कनिश्ठ 1-2 कार्यक्रम मांडून हाडका धन्यवाद सर्वांक परबी पाठाय देव बरें करूं अरविंद शणबग बाब तुम्ही या संस्थेक बरें मागला तुमकां धन्यवाद आता या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष मानेस्त के वसंतराव ते आता तांचे संदेश दितले अध्यक्षीय भाषण सर्वांक नमस्कार 1950 लागून आज 50 वर्सां गोल्डन इयर्साक आमी पादार्पण करता आसाची आयची ह्या सुसंदर्भारी आमगेले फाउंडर स्थापकार सेक्रेटरी ऑस्टीन डिसोजा प्रभू आनी आमगेले मध्यर आसाची आमकां भारी संतोष कित्याक मारी 50 इयर्स दोन आशिल्ले आमगेल्या संस्थेक आज 50 आमी पांय धरतना आमगेल्या मलगड मनशांना आमी सन्मान करचे आमगे कारवास म्हणला आनी तागेलो आशिर्वाद दवरून आनी मुखारी काय आमकां काम करचे चड देवान आमकां बल दिवो म्हण हांव मागता तांकां हांव आभार जावन आसा आनी चड कांय उलोवचें ना म्हळ्यार आमगेले सगळे आमगेले भाशा मंडळ हिस्ट्री आनी गीत मायेन भारी सवय जावन दिल्या तुमी पेशन्सली त्या पुरो तुमी आयकल्यांची ताका हांव प्रप्रथम जावन तुमकां आभार जावन आसा मागीर आतां हांगा उलयल्यांची चेडवां खातीर आमी कॉम्पिटिशन करता म्हणून आमी एक 2-3 वर्सां लागून केलां तातूंतले आमगेले फुडले कार्यदर्शी वेंकटेश बाळगेल कार्यदर्शी करणारी आनी अध्यक्ष बनारी आनी आमगेलो रत्नाकर कुरवा सेक्रेटरी जावन आसतना हांव आनी रत्नाकर कुरवा मस्ती इस्कॉलाक आनी कॉलेजाक पर्सनली भेट दिवन जल्द तितली पब्लिसिटी दिवन स्कूल मॅनेजमेंट प्रिंसिपल स्टुडंट्स तांगेले पुरो जायनात मेळून भारी एक वत्ताय करून आमी कॉम्पिटिशन हाडटा भागी जावचे म्हूण केला हायस्कूल आनी PUC आनी डिग्री कॉलेज अशी एक बॅच करून आमी इवन तांणी एग्जामा पिरियड जाल्यारय तांणी मन दिवन भारी खुशी आमगेलो मेळ्ळा ती आमी लास्ट ऑगस्टारी आदल्या वर्सा ऑगस्टारी डॉन बॉस्को हॉल थंय आमी सेकेंड टायम थर्ड टायम करतना आमकां रिनोवेटेड डॉन बॉस्को हॉल मेळ्ळा भारी चंद जाला तें लो कॉस्टारी तांते आमकां कन्सेशनार दिला ते कोंकणी तांगेले संघ तांकां मस्त आभार जावन आसा मागीर सादारण एक 150 विद्यार्थी लोक तांतू रेजिस्टर करून तांणी पार्टिसिपेट केला भारी चंद भारी इंट्रस्टार केला तांणी मागीर एक स्कुलाक आमी 20 मिनीट टायम दिला सोलो ना ग्रूप सिस्टम मॅक्सिमम 8 स्टुडंट्स तांकां पुरा नमुन्याचें दिला नाटक आनी कॉमेडी आनी देशभक्ती कोंकणी गितें आनी हें कसो ना डान्स हें पुरो तांकां दिला जनपद नृत्य आनी आमगेलें कल्चर आमगेलें कोंकणी कल्चरारी खंयची सब कास्ट आसा रे तांगेले कास्टा प्रकार आनी आमगेले इंडिया रे आमगेल्या राष्ट्रांत तूं कितले नमुने कल्चर्स आसा तांगेले पुराण टायपाचे वैवाहीक विवाह कशें जाता असो म्हणून भारी चंद करून आमगे लास्ट टायम सेंट ओल्स ग्रुपांत आनी केंद्रांत आनी पार्टिसिपेट आनी एवॉर्ड मेळ्ळा तांकां भारी खुशी पुरो नमुन्याचें केला तांणी इतली इंट्रस्ट घेवन मागीर एक कसो म्हणून आमकां भारी खुशी म्हणल्यार तांकां खंयचेय नमुने आमी फीस जेवा दिनी फ्री आनी तांगेले ब्रेकफास्ट आनी लंच ग्रँड आनी पुरो जनाक आमी पार्टिसिपेंटाक ऑब्जर्वर्साक पुरो जना आमी दिला जाल्यार मागीर तें एक लायक क्रेडीट जालां आमगे भाशा मंडळ हांव अर्दे प्रेसिडेंटाक अशें म्हगे निकट पुरो अध्यक्ष वेंकटेश बाळगाक आनी आमगे टिमाक सगळ्याक हांव आभार जावन आसा तशीच ती पयलीं आमी केले नंतर ह्या वर्सा स्टार्टिंगारी आमकां मान्यता दिवस फस्ट फंक्शन आमकां मेळ्ळें फस्ट ऑफ ऑल आमगेले कचेरी दवरूंक येदो टायम आमगेली कचेरी म्हूण नाशिल्ले भाड्या जेवा खंयचेय जेवा भारी कश्ट पावन अदले अध्यक्ष तांणी सेक्रेटरी पुरा तांगेले ऑफिसर घे तांगेले घरा घे पूण तांणी चलयता आशिल्ले कश्ट पावन ते आमी विसरूं ना तांकां देव बरें करूं म्हणून आभार जावन सांगता आसा मागीर आज एक कचेरी मेळ्ळो आमगेले कचेरी म्हणजे एक आमकां हांगा स्थान दिला जागो दिलेला
आमगेल्या BM एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ताजे आडಳಿತ मंडळी ताजे कार्यदर्शी तांणी भारी एक एप्रोच आमी जाल्ले कुडले तांचे आमकां दिव्या म्हूण दिसलें बट तांणी आमकां लायक एक सेपरेट बिल्डींग एंडर दिला सायडार तांकां कसलेय डिस्टर्ब जायना आमगेले मिती तांगे स्कूल आमी आमकां डिस्टर्बन्स ना बरें क्लिनस्ट जावन मेंटेन केला तांणी बरी डिसिप्लिन्ड स्कूल जाल्यार आमी तांकां खंयचे विशय तांणी सहकार दिता आसाची वेरी नॉमिनल एक इयरली रेंटारी ते हांव तांकां सदां आभार जावन आसता आनी मुखार कार्यक्रम चटवटिके आमी सगळे मेळून आमगेले एक जाग्यार येवन वारार एक 2 दीस हांव आनी सेक्रेटरी जेव्हा आमगे ट्रेजरर आमी तेकार कोणी 2 जाण कोणी येवन प्रति बुधवार आमी 10 घंटे तो 12.5 घंटे तांकां अवेलेबिलिटी आसा म्हणून बोर्ड घाला कोणूय येवेत सीधा येवेत कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार मागीर ती आमगेले हे संघ आनी गोल्डन इयर्सार मुखार सदांतना आमचे स्थळावकाश मेळ्ळे तशी ह्या स्थळावकाशार हेंच स्कुलार एक सांग म्हणटा एक हॉलूय आसा तेवूय आमकां तांणी कन्सेशनार दिला आमगेले मॅनेजमेंटाक आमी केन्नाय विसरना तशी तांगेले इन्स्टिट्यूशनल खंयचेय स्कूल डे जेव्हा चेडवां जेव्हा कसले दिवं जाल्यार हांव तांकां केन्नाय भागी जाता आमी म्हण एश्वरान दिला आमी फुडें हांव दिता आशिल्लो आमगेल्या कंपनी आनी हांव कामार आसतना हांगा मागीर रोट्टाक तांकां बरो मेळ्ळो हांगा चेडवांक तांणी सांगिल्लें बरें बागलकोट बिजापुरा खंयचीय आसो तितले दुर्बळ चेडूं जाल्यार दे आर ब्रिलियंट पुरो विशय जाले तांकां आमी पोलीस अवेरनेस समेत तांकां करायला इंट्रॅक्शन पुरा वार चेल्ल्यो समज तितलो लायक करून क्वेश्चन गेला तांणी एक चेल्ल्यान म्हाका काजे उडगास आसा 8th स्टँडर्डाची सर ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರೋಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ हें पटी आमी तांकां कॉन्टेक्ट केला कितें जाणांक कोंकणी येताला सर्च म्हणून सादारण एक 7-8-9 जण आसा म्हूण गेला इवन इन्क्लुडींग PUC ऑल्सो तांकां पुरायपण मेळ्ळो आमी सेक्रेटरी मॅनेजमेंट तांगे सांगलेंची आमी एक ऑर्गनायज करताची आमगेल्या फॅकल्टी आसा गीता माय आसा तशी बाळाल्या बायलाय आसा किंवा क्वॉलिफायड MA विद्या बाळिगा तशें तांकां पुरो मेळ्ळो आनी रेमंड कोटिना आमकां कांय तोंदर ना एक एवर रेडी सेक्रेटरी कितले बिजी असो कितले कॉन्टॅक्ट असो रॉय कॅस्टल सांगिल्लें बरी खंयचेय विशय तांकां कॉन्टॅक्ट पुरो जाणाका आनी पुरो जाणां गोटू घेवन तांकां ऑर्गनायज करचें एक नेचर तागेलें आसा जाल्यार मागीर हांव अध्यक्ष जालें मागीर म्हाका सेक्रेटरीन गट्टी मेळ्ळी मागीर कांय भंय ना आमच्यान कितलेय ताका सपोर्ट दिवे जाल्यार आमी करतात बट ते ऑर्गनायझींग कोण कोण आपलो का कोण कोणें करचें रेमंड देखून आनी इवन पब्लिसिटी जावा आमी उठूं मेळ्ळो आमगेली एक टीम कमिटी मेंबर्स जावा फुडली जाण आमगेले प्रेसिडेंट जावा मेळ्ळो मुखार वता आसाची आतां आमकां ऑर्डर बरी आमगेले हात बल केल्यांची आनी गोल्डन मेंबर जावन मुखार सुनो खंयचेय प्रोग्रामाक आमगेलो टासपणाची जाल्यार आमी ती आमगे वेंकटेश बाळेकर पॉलिटी टर्मार आसतना आमी एक आलोचन केलेलें आसा प्रति एक शाळेन कोंकणी गरगर कोंकणी बरो आनीक मुखारसून व्हरता ताजे ओटू आमी इंग्लीश चेडवांक कोंकणी मेळून व्हरचें काम व्हरचें केलां मागीर हें गोल्डन इयर 1 इयर बरें 12 म्हयन्यांनी कितले प्रोग्राम करूं साध्य आसा विंगड विंगड वेरायटी प्रोग्राम सकयल लोट मेळ्ळो आमी एक स्पॉन्सरशीप एका मेळ्ळो आमी मुखार सोच आमकां कांय संशय ना आमकां दितले आसाची कित्याक म्हण आमगे अगदी मान्यता दिवसारी आमी ग्रँड फंक्शन केलां पुरो स्पॉन्सरशीपारी आमकां दिला तांणी टायमली दिवन पुरो अशें सपोर्ट दिवन कांय कश्ट पावनाशी आमगे कार्यक्रम जाला तांकां आजीक हांव विसरून आमगेल्या एसोसिएट रेमंडो आसा दिवंगत रघुनाथ शेट पुत्र प्रशांत शेट ताणें फस्ट आमगेल्या आमकां दिला व्हडले अमावंट दिला कांय विदावट एनी आस्किंग मोर फूड इमिडिएट जाल्यार ताजे मागीर इनिशियल डिपॉझिट करून आमी काम केलां ताजे मागीर आमकां सुमार जण पार्टिबल दिला आमगेल्या ताजमहल लिमिटेड उडपी जगदीश इमाम आनी आमगेले मॉडर्न बेड हाऊस आनी स्कूल बुक कंपनी आनी बँक आसा कर्नाटक बँक आनी कॅनरा बँक दे ऑल जॉयंट विथ दट आनी लायक स्पॉन्सरशीप आमकां दिला शॉर्ट पिरियडार आमी करूं रेमंड देखूनय आमी मस्त इन्स्टिट्यूशन तांगेलो मेळून वचून हे पुरो जावन आमकां लेक्कन अशें आमगेले पुरा एमावंट ऑफ डेट आयले ताजे मागीर ती ताजे एमावंट बी आमकां आशिल्ली मागीर ती कचेरी करूंक जाता इतलें म्हळ्यार आमगे चड मूळ ना तेन्ना आमकां ऑफिसूय नाशिल्लें कश्ट आशिल्लें करूंक बट एनी तांणी सांबाळून व्हेला आनी मुखार आमी कांयपणी ಸ್ವಲ್ಪ सेविंग्स करून आनी स्पॉन्सरशीप घेवन वर्सभर एक कार्यक्रम करया म्हणून आचर आसा आमगे SS नायक चार्टर्ड अकाउंटंट लास्ट टायम गेस्ट जावन येता न्ही नोकरान गेस्ट येतना ताणें सांगलां तुमी 1 इयर प्रोग्राम करतले येवूय प्रोग्रामाक हांव इतलें म्हूण दिता म्हणून आतां ताका इनवायट केला आज येवचें जायना म्हूण करता आनी एक खूश म्हळ्यार मंजुनाथ
तो आमगेलो रेवणकर ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಡಿಪಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಲೈತ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಾಗರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ he is a donor and he is taking very much interest in the Konkani field also. I got an opportunity ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಂಬೂರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಮಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಂಬೂರಿ ತಾನು ಮೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೂಡ ಸಂಘ तुमगे आईचे फंक्शन मागीर येवचें जाय न्ही तर म्हळ्यार मागीर जाय दीस म्हूण मागीर मोर ओवर तागेले फोन आयले तेवट मागीर विशेस कन्वे करायची हांव इस्कलारी मागीर स्टुडंट आवटू स्कूल आवटू मॉर्निंग टी इवन ते तागेले न्यू इयर डे प्लस गोल्ड तागेले जन्मदिवस दोनी हांवें वाचता बट एनी तुमगे ऑफिस येता हांव गोल्डन मेंबर जाता म्हण एक्सपरन्स दिला कुडले म्हणून आनी खंयचे मुखारच्या कार्यक्रमाक हांव रेडी आसा म्हणटा भायर संतोष अशें जाणा आम्हाला वाटतं म्हणल्यार आमकां कशें ना जाल्यार तितलें म्हणटा आमी एक घंटे करता तुमी आमकां हेल्प करात आमकां सर असं म्हणून आमी वचून मेळटाय फोटो मेळया मागीर तुमी सगळें इतली वेळ बारीक सावधान आयकून बसून तुमगेले आयचे कॅथलीक संघ इम्पॉर्टंट म्हणून हाजी न्यू इयर जाल्यार तें पुरो बरयेर दवरून आमी सांगलां तांकां 6 घंटे भितर खंय जाता म्हळ्यार खातीर ताणें आयलें ती आज सक्सेस केलेल्याक हांव मंडळाचे अध्यक्ष जावन आमकां परोक्ष सेवा प्रत्यक्ष सेवा सहाय केलेल्या सगळ्यांक विसरना ते मुखार वता म्हण सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं अध्यक्ष महोदय के वसंतराव तुमकां एक सांगणी आसा कसो अध्यक्ष तसें संघटन हें संघटन आणखी बोल्ड जावंक तुमी वावुरतल्यात म्हणलें हांगा आमच्या मुखार सांगून तुमची उतरां आमकां तुमी दिल्यांत देव बरें करूं. आतां म्हाका मुखेल सैरांक उडासाची काणीक दिवंक विनंती करता कुडपी जगदीश शेळी हांचे तावन. म्हाका हांगासर आयिल्ल्या फेलिसिटा अंजली आणि विनोय आणि दयेकरन मुखार येवन सन्मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. अध्यक्ष तावन फेलिसिटा अंजली आणि विनोय हांकां सन्मान. म्हाका ह्या कार्यक्रमाचो निमाणो हंत जावन आसा. धन्यवाद. मुखार येता कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटका हाजी प्रस्तुत सहकार्यदर्शी जुलिएट फेर्नांडीस हिजे तावन उपकार आठवणी. तशेंच नव्या वर्साची परबी. देवाचें बेसांव तुका देव बरें करून दी असल्या उतरांनी कोंकणी उलोवची व्हडविकाय ती कोंकणी मनशांची. पयल्या सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळ स्थापन दिवस आचरण करूंक अवकाश दिल्ल्या धन्य देवाक हांव दिनवासतां आनी ताका अर्गां दितां. तशेंच आयच्या कार्याचो अध्यक्ष श्री वसंतराव हाणें हें कार्य इतलें सोबीतकन मांडून हाडलां ताकाय देव बरें करूं. स्थापक कार्यदर्शी आनी आयचो सन्मानीत श्री ऑस्टीन डिसोजा प्रभू हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. 50 वर्सां आदीं ताणें मस्त कश्ट काडून हो संस्था स्थापन केला. हे दाडा तो चिकागोचो न्ही बेंदूरचो. ताजे केस काळे आशिल्ले. हांव बेंदूरची म्हजेय केस काळे आशिल्ले. आतां आमचे दोगांचे केस धवे जाल्यात. आनी आमचो ऑस्टीन डिसोजा प्रभू चिकागो गेल्यार कोंकणीचेर इतलो मोग दवरून आज म्हणसरी तो आमचे मदें येवनूच आसा. श्रीमान ऑस्टीन डिसोजा प्रभू तुमकां देव बरें करूं. तशेंच मुखेल सोयरे श्री अमितानंद सेक्रेटरी BM विद्या संस्थो श्री मोहन पालनकर श्री मनोहर कामत हांकां देव बरें करूं. आयचे मानाचे सैरे 30 आनी 5 जण मानाचे सैरे आमचे कोंकणीचे बोडवंत कांबे हांचे वयर आमची मुखली कोंकणी होंदून आसा. हांकांय देव बरें करूं. हांगा आयिल्ल्या सर्व हेर सैऱ्यांक आमंत्रितांक
देव बरें करूं. आयची आमची श्रीमती गीता किणी तिने सविस्तार जावन कोंकणी भाशा मंडळान केल्लें काम सांगलां. तिकाय देव बरें करूं. आमचे सर्व पदाधिकारी सर्व संदे कोणाकच सोडिनासतना आनी हांवें कोणाक चुकोवन विसरलें तर तांकांय हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. सहकार्यदर्शी जुलियट फेर्नांडीस तुमकां. आमच्या मध्ये MC केल्लो आमचो रॉबर्ट मॅनेजर आसा तांकां कुडपी जगदीश पायन बूक आनीक फुलाची शणी मामान दिवका म्हणून उपकार मागता. हांगा रियाना टिकून आनीक नतालिया टिकून आनी सेवा दिल्या तांकांय एक गुलाब दिवका म्हणून. मोगचनो अखेरी करत असताना कोंकणी कवी अब्दुल रहीम इर्शाद अच्या कवितेची अकरेची साल या बरी असा. कोंकणी भास मनाची आस, कोंकणी भास सुगंध वास, कोंकणी भास खरा विकास. समेस्तांक परत नव्या वर्साचे शुभाशय. सगळ्यांक देव बरें करूं.